Jesu Karga. Jesu Karga. Jesu Karga, brothers and sisters, everyone. Perpetua. Hello? बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाला बापा, मोगाला पुता, मोगाला पवित्र आत्म्या, हांव तुका आर्गां दिता ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत. आर्गां दिता बापा हांगा आजीर आसलेल्या भाव भयणां पासत. बापा तूं आमचो चड आनी चड मोग करताय आनी त्याच मोगान तुवें आमकां एकठांय केल्यान तुजें उतर आयकूंक नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत पाळूंक. आमी आयज जी शिकवण ब्रादराच्या तोंडांतल्यान आयकोतेली ती उतरां पवित्र आत्म्याची जावं दी बापा आनी आमकांय हांगा आजीर आसलोल्यांक आनी जी कोण मागीर आयकोतल्यांक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही तुज्या उतराची शिकवण पयलीं आमी पाळूंक आनी तीच शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा फाव कर. हे हांव मागणें करतां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Praise God. Jesu Karga. Praise God. Jesu Karga. म्हणटस कोण हा गोवायकी दिवपाक? कोण ना? Praise Jesus. Praise Jesus by Fatima. How are you, brother? एकदम गुड हा. आम्ही एक क्लासिक घेतोस तू आता विचार नाका हाव आर यू विचार म्हाका को हाय तू ना तू आमचो गोंयचो लोक म्हणटलो अरे कोंकणीची क्लास Praise Jesus. Mark देवा अर्घ दिवपा जाय. Last week हांव हिंगा सुपरमार्केटान गेलोलें शॉपिंगाक फॉर ग्रोसरीज आनीक हांव कितकें गाडयांतू देंवतना हांवें मुगे फोन काड आनीक बॅगांतू फोन हातान घेयलो एंड माय वॉलेट मुगे कार्ड काडलें आनी हांवें बोर्सां घायलें पेंटाच्या एंड हांव भितर गेलें सुपरमार्केटान. हांवें दूद कितें घेवपा आहलो तें घेयलें ट्रॉलींग घायलें आनी हांव पोतून येयलें पे केलें आनीक मागीर हांवें ट्रॉलींतू दूद काडून हांव गाडयांक घातना हांवें कितें केलें फोन काडलो आनी ट्रॉली भितर दवरलो आनी हांवें दूद सगळें भितर सगळ्या एपार घेयलो तो तितून भितर घायलो गाडयांक आनी हांव इसरोलें फोन घेवपा मुगेलो काडपा ते ट्रॉलींतलो आनी जायत लोक आहलोलो जमया जायत लोक आहलोलो आनीक हांव ते थिंग दोन हांव फॉरगॉट कंप्लीटली अबाउट द मोबायल आनी हांव गाडयांत बसलोलें. हांव घार पावलें. घार पावोन हांव देंवो गाडयेंतू देंवोन हांव तें दूद एश कोन्न काडूं असो म्हाका उगडास येयलो मुगे फोन ना तो. आवय मुगे फोन थिंगा उरलो म्हणलें हांवें आस्तेशें हांव गाडयांत बसोली and I went back to the supermarket. रोस्त्यार हांव मुडीत गेलें. The Spirit of the Lord is on my phone and the favor of God is upon me. Thank you, Holy Spirit. I got my phone back. Bas I kept on saying these prayers and I went. Akke rostyar haंव त्या मुडीत गेलें आनीक praise be to God. हांव गेलें आनी हांवें थिंग पावना काय बेगीन गाडयांतू देंवोन थिंग लूट आहा म्हणलें वचपा पयलें मुखारी देंवलें and I ran. हांव धांवलें हांव ती ट्रॉली दवरलो थिंगा. All glory to God. म्हाका मुगे फोन आहलो तेसो थिंग मेळ्ळो and when I phone ओतोरी 2 मिनटांनी त्या ट्रॉली वताय ते येयले आनी त्या ट्रॉली घेत गेले. So I give all glory to God. I got my phone. म्हाका मुगे फोन मेळ्ळो. जेजू आर्गा. तुगे व्हिडिओ खंय आहा गो? हांव व्हिडिओ रेन आगे आतां हॉलिडेज लेट उठ्ठाय रिदा हॉलिडेज फोन सामको एनॉइंटेड फोन हा. रियली ब्रदर हांव सा देवा अर्घ दितालें आनी हांव चिंतालें आवय मुगे हो फोन गेले आनी फोन घेवपा आनी खूंय जाता दुसरो
I was just गुडघ्याने तो asking फोन God. राखलो. Yeah, brother, हांव देवा अर्घ दिता. And I told Peter, I said, I will glorify God for this. Because Wow. I मेळना brother म्हाका तो फोन आणि त्या फोनाचे ब्रदर हांवें सोपाट कॉल केले. कोणे त्या फोनार रिंग देखून आयकोना. सो जस्ट इमॅजिन. आणि मुगे रिंग टोन देखून देवाले कांतार आहलोले. And I'm just glorify kota Devak. He's really good. And you know, one more thing I want to tell, Pastor, brother, I want to testify one more thing. Kaal no, brother, maka shrimps biryani haparu cheli. And I makal सुंगटांची. yeah, Hoy. सुंगटांची. आणि Galim तेन्ना mo, brother galim mo. हांव काल डॉक्टरा बरे गेलोलें because I was not feeling very good. So हांव दोतोरा बरे गेलोलें just to check why it is happening to me. आनीक I was really in great pain. So हांव हॉस्पिटलाक गेलें, डॉक्टरान म्हाका सोल लायलें. आनी after the drips I was feeling completely good, but ओगोच जालो, धा जाली थिंगसान येत म्हळ्यार. So I म्हळें आतां न्ही सुपरमार्केटां वचोन हांव सुंगटां केदो हाडटलें आनी मागीर कुतो केदो ना बिर्याणी जाल्यांको. So I ते घेवन आनी हांव घरा येयलें. But I had that craving in my heart for that shrimp biryani. And I रात बाये सांगलें, म्हाकाय बी बिर्याणी हाडपाक रुचेल गो बाये सुंगटांची. You know, brother, God is so good. He knows everything what we desire. आणि तो आमकां दिल बगो जायना. रावना, आमगे काळजां पण कितें पूण आमकां जायें. आनी देव तर आमचे बरो आसा, तो केन्ना आमकां ना कोना दिवस. I thank God. म्हाका देवान बिर्याणी दिली, सेजवान रायसूय हाडिलो. All glory to God. This is आमगे हो देव इतुलो व्हडतो, तो आमकां केन्ना कितें फाल्ट कोना. जेन्ना आमी तेजे विश्वासान रावताय. And I want to glorify God. For God has always been with me. Praise Sorry, I'm Englishin सांगता, but देव सदां आसा. And I can experience His presence every moment. All glory to God. Thank you, Jesus. God. Praise God. लहान लहान वस्तूंनी इतलो विश्वासी. आम्ही थोडे टाइम चिंता की आमकां लॉटरी लावूंक जाय, आमकां पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळोंक जाय, आमकां व्हडले प्रमोशन मेळोंक जाय. इल्ली ल्हान वस्तूंनी ही सुंगटाची बिर्याणी करपाक पासून देव आमचे ल्हान ल्हान वस्तूंनी इतलो तो आमचो मोग करता. पळय आमचे बायपाक म्हणटाणे ती सुंगटां हाडूंक मेळोंक ना, ती हॉस्पिटलांत गेली सोर घालपाक, पूण बिर्याणी घरा पावली. पळय काय बरें. जेजू कारगा, जेजू कारगा, जेजू कारगा. ब्युटिफुल, ब्युटिफुल. जेजू कारगा. जेन्ना आमी खरेपणी आमी देवाच्या उतरां देखून रावता, देव आमकां आपले दूव, आपले पूत म्हूण आमकां मानून घेता. ताणें आपले आंज गोडवे फकत आमचेर धरूंक ना, आमच्या वस्तूंचेरूय धरल्या. आमच्या वस्तूंचेरूय धरल्या. आमी कितले फावटी समजता की फकत आमी भायर वेताना आमी ते साम 91 करूंक जाय. सायबा तुजे आंज पडून म्हाका प्रोटेक्ट कर. म्हणजे बाकीचे कितें वेता तें म्हाका सांबाळून कर. पूण देव पळय आमकां सांबाळटा, आमच्यो वस्तूय सांबाळटा. कितलो देव विश्वासी आहा. जेजू कारगा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारगा, जेजू कारगा, जेजू कारगा. कालच्या सुमानान आमकां कोण आमची सिस्टर येता हांगा देवाचें उतर आयकोपाक इंग्लीश क्लासीन 4 आनी तिजो कोण एक फ्रेंड आहा, म्हणजे एक कपल आहा गोबायलां. आनी त्या गोबायलांक कितें तरी कावन्सिलींग जाय आसलें. तर ती म्हणून लागली तुम्ही पणजे वेतात जाल्यार मातशी यात, तांकां मेळात. म्हणलें वय आमी मेवता तांकां. म्हणटच तांकां कितें प्रॉपर्टीचो प्रॉब्लम आहलो, तांकां कितें कावन्सिलींग दिवपाचें आहलें. तेजे उपरांत त्या गोरकाराक स्टोन्स इन द किडनी आहले. स्टोन्स इन द किडनी. ताका खूब दूख आसली. डॉक्टरान सांगलें ताका कितें लेजर ऑपरेशन करपाचें आहा, हें करपाचें आहा. आनी ताका उतर सांगचे उपरांत ताणें मागणें केले उपरांत तो म्हाका सांगूंक लागलो पळय म्हणालो असलो असलो आमचो प्रॉब्लम आहा कुडीचो आनी कितल्या लोकांनी आमकां अशें फटयलां, हें केलां तें केलां.
हांवें ताका सांगलें बोक्सणे दिवपाचें काम एकदम व्हडलें, तूं बोक्सणे दिवपाक तयार आहाय? म्हाका प्रॉब्लेम ना बोक्सणे दिवपाक, कित्याक म्हणून लागलो म्हाका जेन्ना कोण म्हाका भितर वायट करता हांव ताका सोडटा, हांव ताका आनी कांय म्हाका ताका ताका म्हज्या जिवितान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान कसलोच जागो दिना, हांव ताका सोडटा, म्हाका कांयच पडना. हांवें म्हणलें तें सोडटाय तें बरें आहा, सोडटाय म्हणून तूं ताका बोक्सणे दिताय? ना, म्हाका बोक्सणे दिवपाचें म्हणलें म्हणजे जेन्ना हांव ताका म्हज्या जिवितान जागो दिना हांव ताका सोडटा, म्हणजे म्हाका तांचे कांय त्रास नाका. हांवें म्हणलें सोडटाय तें बरें आहा, पूण आत्मीक जिवितान तुज्या म्हणजे तुज्या स्पिरिच्युअल लायफान तुज्यान तांकां सोडूंक जाय न्हू. जेन्ना तूं तांकां बक्षिताय तेन्नाच की तुज्यान तांकां सुटका दिवंक जाता. तूं तांच्या जिवितान तूं तांकां नाकारताय, तूं म्हणटाय म्हाका असलो लोक जो म्हाका दुखयला, म्हाका त्रास केला, म्हाका तांचो कांय संबंद नाका, तें चुकीचें म्हणलें. अहें तुज्या जिवितान कशें घडलां? ती म्हजो स्वभाव तो. ल्हानपण हांव व्हड जालां, कोण म्हाका त्रास करता हांव ताका म्हज्या जिवितान जागो पासून दिना. हांवें म्हणलें तुजे बायलेन तुका त्रास दिवं ना, बायल दुसरी म्हणटा, पूण दुसरे कोण म्हज्या जिवितान कोण तरी म्हाका त्रास दीत जाल्यार कोण म्हाका दुखयत जाल्यार हांव ताका फिनिश, आनी तुका नाकाच म्हज्या जिवितान, तुंय नाका, म्हाकाय नाका, कडकडूच नाका तुजी, तूं वच. हांवें म्हणलें हें सारकें न्हय, हें सारकें न्हय, कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी बोगसूंक जाय, आमी बोगसूंक जाय. आनी तुका त्रास नाका जाल्यार कोणें तुका दुखयला, कोणें तुजे पयशे गेल्यार, कोणें तुजो कितें म्हणटा तो ट्रस्ट म्हणटात तें कितें, ट्रस्ट विश्वास. विश्वास. विश्वास, विश्वास, हय, म्हजो विश्वास तुटला, कोणे बरोबर तुजो विश्वास तुटला जाल्यार बरें आहा, पूण तूं ताका विश्वास पोत्तून दिनाका, म्हणजे ताका 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 चड काम करून तुजो विश्वास घोड करपाक. जो विश्वास तुटला तूं ताचेर विश्वास दवरिनाका, पूण तूं ताका बोगोस. अशें गाय ताका हांवें शिकयलो. तेच्या उपरांत जे ताच्या जिवितान कोण आसले, सासू माय, सासू बाय, शेजारी, बामणां, तें अहें लोक आसलो ताच्या जिवितान, सगळे हांवें बोगसणे दिलें. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजें ऑपरेशन आहा. हांवें म्हणलें पळय, तुवें आतां बोगसणे दिलें, आमचो देव इतलो व्हडतो, जेन्ना तूं बोगसणे दिता तुका आतां सोजमणी मेळटा की जेजून तुका पेकोवणी दिल्या म्हणून तुजें ऑपरेशन पवित्र आत्मो करतलो, तुका ऑपरेशन करपाची गरज ना. ह्या वेळार आमी आतां पवित्र आत्म्याक सांगुया तुजें ऑपरेशन करपाक तुज्या फातराचें, सारके फातरांचे सारके गुणे जे आहात ते सामके रे भाशेन करुया आनी भायर वचोनी म्हणलें. आनी जाता म्हणूंक लागलो म्हाका, वय जाता, पवित्र आत्मो सगळें करता म्हणलें. सोजमणी दिली, ताणें बोगसणें दिलें, आनी त्या वेळार ताका सोजमणी दिवन ताचेर मागणी केली. ताका ताणें भावार दवरलो आनी भाव भयणीनो 4-5 दिसान ताका परतून हॉस्पिटलान वचपाचें पडटालें आपलें ऑपरेशन करपाक. जाणें कितें घडलें? ऑपरेशन करपाक गेलो, थिंचो ताका दोतोर सांगता तुजे सगळे हें जाल्यार रेंव कशें जाल्यात म्हणूंक लागलो. जे ऑपरेशन करपाची गरज ना, ताजें ऑपरेशन करून तो पावंक ना, ताजे सगळे फातर गुणे सगळे भायर गेले आनी तो आतां घरा सामको बरो जाला विदाउट ऑपरेशन. भाव भयणीनो, आतां आमी म्हणटले कोणाक फातर आहा, कोणाक रेंव आहा, कोणे गुणे आहा, कोणे हें आहा, खोडपां आहात, कितें आसो, आमी चॅम्पियन कितें करपाक? दुसऱ्यांक स्क्रिप्चर दिवपाक, होय की ना? आमी दुसऱ्यांक म्हणटले अरे हें उतर म्हण रे, हें उतर म्हण रे तूं, हें देव जेजूच्या गायांनी पेकोवणी जाली, सोजमणी ना, बावड काय ना, जेजूच्या गायांनी बटा भाशेन करता तो 8 दीस जाले करता बाट, आनी म्हणटा अजुनूय दुख आहा, अरे कर रे, आनी 200 पाटी कर रे, आमी 200 पाटी करता. आमी तो भावार्थ जो आमकां पयलो आमकां भावार्थ मेळ्ळो ते आमच्या जिवितान गुणे आसले जाल्यार, फातर आसले जाल्यार, दोंगर आसले जाल्यार, ते आमच्या जिवितान दोंगर आनी फातर केन्नाच वसोंक ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक कसलो स्क्रिप्चर दितले? बिश्तो स्क्रिप्चर दिलो आनी तांकां सांगलें बटा भाशेन म्हणपाक तांचे गुणे आनी तांचे फातर घेवंक जातले. देखून भाव भयणीनो, कोणाक स्क्रिप्चर दिवचे पयलीं आमी चिंतूंक जाय
हो स्क्रिप्चर म्हाका पयलो मास जाला म्हज्या जिवितान, म्हाका ही सजमणी मेवल्या, म्हज्या जिवितान केन्ना गुणे आनी येवंक गेल्या काय, म्हज्या जिवितान म्हाका ह्या उतराचो फायदो जाला काय, जेन्ना म्हज्या जिवितान ह्या उतराचो फायदो जाला, हांव आतां तें उतर दुसऱ्यांक सांगता, ताचेर मागणें करता, ते एनॉयंटींग जे हा, तो पावर जो हा, जो म्हाका 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 पेकोनी दिला, तो पावर दुसऱ्यांक बेता आनी ताकाय पेकोणी मेवता. त्या उतराचो फायदो, त्या उतराचें बरेपण म्हज्या जिवितान म्हाका मेळ्ळा. फाटी आमी चॅम्पियन दुसऱ्यांक, आतां आमी मागणी करता, आमी दुसऱ्यांक सांगची ना अरे बाबा मागणी करपाचें हांव तुका बरे भशेन मागणी करता, आमी स्क्रिप्चर दिता. आतां आमी चॅम्पियन जाला स्क्रिप्चर दिवपाक, पूण स्क्रिप्चर दिवच्या आदी आमी चिंतूंक जाय, हो स्क्रिप्चर म्हज्या जिवितान बरो जाला, हो म्हाका फायदो जाला, हें बरेपण म्हाका मेळ्ळां, तेन्नाच की आमच्या एग्री करूंक जाता. कित्याक देवाक कोणूच देव कोणाकूच एकाकूच बरेपण करना. ही हॅज नो फेवरेट्स, ही शोज नो पार्शियलिटी. म्हाका केला जाल्यार तुकाय करतलो. देखून भाव भयणीनो, पयलें जें उतर आमी दिवच्या पयलीं दुसऱ्यांक स्क्रिप्चर म्हण रे, 200 फावटी म्हण, 500 फावटी म्हण, हें सांगचे पयलीं हो स्क्रिप्चर आमच्या जिवितान पयलें मास जावनी, पयलो आमकां फायदो मेळोनी, मागीर आमच्यान दुसऱ्यांक दिवं जाता. आमेन. आनी कितले फावटी आमच्यान दुसऱ्यांक बरेपण देवाच्या उतरान दिवंक जाता. आतां कितें करतली लोक स्क्रिप्चर दिवन विष्णू देवाचे उतर, हांव आयकता खूब लोक सांगीत जाल्यार हांवें तांकां हो स्क्रिप्चर म्हूण सांगलें, हांवें तांकां सांगलें हो स्क्रिप्चर म्हूण, आमचे भशेन तेर्स म्हणटा ते भशेन न्ही, तो म्हूण तो 3 दिसांनी येयला आनी सांगता म्हाका, हांव 200 म्हणलें कांय आजुनी ना, 500 फावटी म्हण, 500 फावटी म्हणल्यार न्ही, आतां 1000 फावटी म्हण, तीच घे आनी म्हणीत राव बटा भशेन म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, म्हणचे पयलीं आमी तांकां सजमणी दिवया, आनी ती सजमणी दिवपाक पयलींच म्हज्या जिवितान म्हाका फायदो मेळोंक जाय, पयलें तें उतर म्हज्या जिवितान मास जावंक जाय, तेन्नाच की तें उतर म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता आनी तांकांय बरी देवाची भलायकी, देवाचें बरेपण तांकांय फावो करूंक जाय. आमेन. Amen. Amen. Jesus Praise Christ. God. जेजू God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. आणि कोण ना काय? बरें, म्हाका एक रेकॉर्डेड हे हा टेस्टिमनी हा, पण हांगा धाडल्या, हांव मातशी टेस्टिमनी घालता. ओके, Okay, काल brother. बरं. म्हाका ती सिस्टरान सांगल्या मातशी घाल म्हणून. जेजू घाल. Praise the Lord. Arkan Jesu, Mahima Jesu, Vakarni Jesu, Jesu. Hallelujah, hallelujah. Praise God. माझ्या बाबांना थोडे गवाय की माझी दिन शकतो माझे नाटकला आपण असं उलयता माझ्या जिवितान माझ्या भुरग्यांची आनी माझी हांव थोडे जिजून केल्ले बरेपणा खातीर हांव माझी गवायकी दिता. पयले सुवातेर माझे चेडूं बरें नासलें, फाटल्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी दिसता ताका खूब त्रास जाताले, खूब न्हिदो नासलें, बरेच त्रास जाताले ताका, जेय नासलें, कांय नासलें, खूब त्रास करताले. आनी आतां हांवें एक दीस मागीर ब्रदराक फोन मारलो आनी ब्रदराक सांगलें हांवें तें बरें हें जायना म्हणून, जेयना म्हणून, आनी ब्रदरान प्रे केलें आनी तेन्नासून तें जेवंक लागलें आनी आतां परतून मागीर ताका थंडी भरल्या, बरीच थंडी भरली भितर आनी त्रास जावंक लागले ताका खूब. आनी अशें म्हाका दिसलें की ताका फिट्स बीन येतात काय म्हणून, अशें एकदम करंट मारलेल्या भशेन करूंक लागलें. मागीर डॉक्टराचेर घेवन गेलें ताका, पूण डॉक्टरान सांगलें ते फिट्स नोशें दिसता आपणाक म्हणून, पूण ट्राय कर पळय आनी मागीर आपूण वखद दिता म्हणून सांगलें. मागीर हांवें ताका हाडलें आनी वखदां केलीं आनी तें बरें आसा आतां, आनी आतां बरें आसा असं जालें. देवाचे कृपेन बरें आसा. ब्रदरा कडेन आनीक फावटी प्रे करून घेतला आनी बरें आसा. तशेंच म्हाज्या व्हडल्या चेडवाचे ते टिचर जावन आसा आनी तेजी एग्जाम आसली आनी
त्याने एक्झामीक तितले मार्क्स काडूकूच जाय म्हणून हे असले आणि देवाचे कृपेन ते एक्झामी आन्सर केलो आणि ते पास जाले. दोन्ही एक्झामी ते पास जाले. दुसरे सेकंड एक्झामीक तेका 90 मार्क्स काडूकूच जाय म्हणून हे असले ते काडले त्याने देवाचे कृपेन. प्रेज द लॉर्ड. आणि बरें आसा. तशेंच तेका ड्रायव्हिंग करूंक वयताले. तशें ड्रायव्हिंगाकूय पास जाले. टेस्ट दिली तेणेन पास जाले. देवाक अर्गां दिता. सगळे बरेपणा पासत देवाक अर्गां दिता. तशेंच Wow. दिता. म्हाका सडनली म्हाजो कान दुखूंक लागलो आणि बरो दुखूंक लागलो. तो चिंता कितें जालें काय म्हणून म्हाका. आणि म्हाका हें जालें दुखूंक लागलो. बरो हात लावंक जायनासले. भायल्यान हात लायल्यार एकदम दुखूंक लागलो. सडनली म्हाका उगडास केलो. म्हाजे कडेन ड्रॉप्स आसले ते ड्रॉप्स घातले हांवें आनी कान मातसो साफ केलो. पळय जाल्यार दुसरे दिसा तिसरे दिसा सारको बरो जालो देवाचे कृपेन. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच म्हाका पांये दुखूंक लागले म्हाजे. एकदम खर्चोंक लागले पांये. सुजलेले भशेन जाले आणि ब्लड सर्क्युलेशन जायनाशें जावंक लागलें म्हाका. एकदम काय जाल्ले भशेन जालें म्हाका. तर मातशें हें केलें कितें लायलें कितें आनी उदक घातलें आनी हें जालें. आनी 1-2 दिसां आमचो तेवूय बरें जालेत. सगळे म्हाका डॉक्टर नासतना बरें केलें म्हणून देवाक अर्गां दिता. डॉक्टर नासतना हांव बरें जालें. तशेंच तिसरे म्हाजें हांव सांगूंक सोदतां. म्हाज्या गळ्यान एक चेन आसली आनी तिका एक खुरीस आसलो. ती सडनली तेजो खूब ओपन जालो आनी ती चेन लांबताली दिसता आनी हांव चेन तो खुरीस पडलो आनी हांव तो खंय पडलो म्हणून हांव सारकें भियेलें. खंय गेलो खुरीस म्हाजो. चेन घरान हांव येतगोत हें जातगोत चेंज करतना पयलीं चेन लांबताली खुरीस ना. मागीर हांवें चिंतलें खंय पडलें. भायर तर पडलो जाल्यार गेलो म्हणून चिंते आसलें हांव. बाजारान सगळ्याक भोंवून येयलें हांव सगळ्या टायमार. तशें सांजे टायमार हांव बिल्डिंगेन वयर सकयल हांव गेलीं. पयशे कलेक्शन करचे आसले म्हणून तेंचे हें करून वयर सकयल गेलीं आनी सगळ्याक भोंवून येयलीं. मागीर हांव सोदून तो खुरीस पडला काय खंय म्हणून सगळ्याक भोंवून येयलें जाल्यार खंय मेवना. मागीर घरान येयलें आनी सांग मारलें सगळ्याक आनी पळयतलें म्हणलें सोदतलें. घरान तर पडलें जाल्यार मेवतलोच म्हणून म्हाका हें आसलें. पळय जाल्यार घरान म्हाका म्हाजो खुरीस मेवलो देवाचे कृपेन. देवाक हांव अर्गां दिता. महिमा दिता. म्हाका दिता. जय 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 जेजू. कित्याक सगळें म्हाका बरेपणा देवान फावो केल्लें आसात म्हणून आयज पासून हांव तुका अर्गां दिता जेजू. जेजू कारगां. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. Glory to Jesus. Amen. To you, Jesus. Thank you. Praise God. जेजू Praise कारगां. God. So beautiful. हे सिस्टरीन म्हाका सांगलें 2 दीस पयलीं तिणें म्हाका फोन केलो. ती म्हणून लागली ब्रदर हांव म्हाका टेस्टिमनी दिवंक जाय. ती सदांच टेस्टिमनी दिता तेन्ना ती आतां युट्यूबाचेर झुमाचेर येना. युट्यूबाचेर चड करून वचना. फकत व्हिडिओ धाडी जाल्यार ती आयकता. म्हणून ती म्हाका म्हणली ब्रदर म्हज्या जिवितांत इतलें बरें घडलां. म्हजे दोनूय चलयो आतां एक चली कितें म्हणटा तिका ती बरी ना. म्हणजे ती घराच आहा 26 वर्सांची. ल्हानपणांत तिका चलोंक जायना. तिका कांयच करूंक जायना. माय आपली तिका पळयता. जेवण पासून दिवंक जाय. चलोंक जायना. व्हीलचॅराचेर आसा 26 इयर्स. आनी माय सांगता भाशेन तिका त्या आपल्या धुयेची कुयदाद करता. आनी व्हडली चली काजारी ती एका हिंदू बरोबर काजार जाली. पूण फकत 2 म्हयन्या पयलीं त्या गोरकाराक तिणें देवाचें उतर शिकोवन ताका कितें म्हणटा तें दोतोन शिकोवन बी ही आतां इतल्या वर्सांनी इगोर्जेन काजार जाली. इगोर्जेन काजार Praise God. जाली. आनी आतां धुयेचें कितलें बरें जाता. तिका आतां 90% मार्क्स जायल्ले. टिचरीचो जॉब मेळपाक तिका 90 मार्क्स मेळ्ळे. थंयसर तिका एडमिशन टिचरीचें जॉबूय मेळ्ळें आनी एक्झाम पास जाली. ड्रायव्हिंग एक्झाम पास जाली. म्हणून तांच्या जिवितांत कितलें बरें चलता. आतां ही भयण म्हणटा तिजो घोव जेन्ना ती ल्हान आसली म्हणजे भुरगीं फकत म्हाका दिसता 10 वर्सांची नासली तेन्ना तिजो घोव भायर पडलो आनी तिणें ह्या भुरग्यांक वयर काडली. एकटीच रावताली ह्या चलये बरोबर. पळय देवाचें उतर आयकोन 2-3 वर्सां देवाचें उतर आयकोन आतां तिजो भावार्थ इतलो घट जाला. इतली ती घोटायेन जाल्या. ती ल्हान न्हय. ती सुमार म्हाका दिसता 65-70 वर्सांची बायल. पूण पळय इतली उर्बेन इतली घोटायेन इतली भावार्थान ती आपले दीस काडटा. आनी खरें म्हणल्यार ती चली जी आसा 26 वर्सां ती चली केन्नाच उलोवची ना. केन्नाच चलची ना.
कित्याक तिका कितें जाता कितें उलोवंक जायना पूण ही माय त्या चलयेचो कुयदाद करता फाल्यां कितें जायत कोण जाणो आतां ती माय आनी ती चली तिचो कुयदाद करता ती आनी इतली मोगान इतली आपुरबायेन तिणें त्या चलयेक वयर केल्या तिच्या चलयेक कांयच करूंक जायना कांयच करूंक जायना उलोवंक जायना चलोवंक जायना जेवण आपल्या पोटान तोंडान घालूंक जायना जें करूंक जाय तें सगळें माय करता पूण ही भाव भयणीनो ही माय जी आतां ह्या भुरग्याक व्हड जावन व्हड जावन ही आतां 26 वर्सां 26 ना म्हाका दिसता 30 वर्सांची जाल्या चली आतां आनी माय आतां 65-70 वर्सांची पूण अजून पासून इतली उर्बेन इतल्या मोगान ती आपल्या धुयेची कुयदाद करता तिका आतां दोन नातवां आसात व्हडल्या चलयेचे तांकांय ती पळयता आनी बरे भाशेन ती आतां भावार्थान चलता आमकां ही गोवायकी आयकोंक बेश्टी गोवायकी की तिका पेकोणी मेवली ओ तिजी जी चेन आहली ती तिका खुरीस मेवलो तीच गोवायकी दिवंक सोदिना ती सांगूंक सोदता की ल्हान ल्हान वस्तूंनी त्यो तिच्या सांगात आहात त्यो तिका आदार करतात तिका सोडूंक ना ती रान भायर तिचो घोव कोण ना तिका घेना एक चली काजारी ती आतां आपल्या घोवा कडेन रावता ती एका चलये बरोबर रावता घरा पूण इतले खोशेन इतली मोगान तिका तिचो कुयदाद करता खरेंच ही देवाची कृपा आणि ती टेस्टिमनी दिता आसतना पासून ब्रदर भितरल्यान सारको संतोष उलयता तेन्ना सो ब्युटिफूल प्रेज गॉड जेन्ना ती कोणाक कांय दुडू मागिना ती सदांच इतली खोशेन म्हणटा जो कोण दिता त्यो तांकां टच करता नो प्रॉब्लेम पूण ती केन्नाच भिकाऱ्या भशेन कोणा कडेन वचना ती फकत जाण ती म्हणटाली म्हाका 2-3 दीस पयलीं पळय म्हणून लागली ब्रदर त्यो कसो कसून पावता ताणें म्हज्या हाणयेनी वा म्हज्या कुंडल्यान पासून केन्नाच कितें जेवण पासून नांव हांवें धरूंक ना म्हाका म्हज्या पोटाक मेळटा म्हज्या चलयेक पासून मेळटा आनी त्यो म्हाका हो करून पावता जेजू कारगांव जेजू कारगांव येसू कारगांव. प्रेज गॉड Jesus. जेजू कारगांव थँक यू जीसस थँक यू जीसस कमेंट्स करूया न्ही ब्रदर आयज वय कमेंट्स करूया यस विल स्टार्ट रिकॅप नो रिकॅप ब्रदर रिकॅप ना नो विल स्टार्ट विथ द टीचिंग ओके टीचिंग करूया आमी म्हणटच रिकॅप ना जाल्यार कोण सांगूंक सोदता आमी कालच्या बुधवार दीस कितें शिकल्या आमच्यान थोडो 5-10 मिनटां वेळ काडून आमच्यान सगळ्यांनी सांगूंक जाता कितें आमी शिकल्या कालच्या बुधवार दीस कोण सांगूंक शकता आमी आमचो विशय कितें आसलो कोण हा क्लासीन हाय ब्रदर प्रेज गॉड होय. ब्रदर तू पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आत्मीक फळ दिवपा जात म्हण फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान गिफ्ट्स आमकां फ्रीली दिले बट फळ आमी कल्टिवेट करपाक म्हण प्रेज गॉड म्हणटच हें जें फळ आमी दिवंक जाय तें फळ आमकां देव दिना फळ आमकां दिना आमी फळां दिवंक जाय ताणें आमकां आपले कितें दिलां ताणें कितें दिलां आमकां देवान आमकां कितें दिलां पवित्र आत्मा दिला पवित्र आत्मा दिला आनी कितें दिलां आपलो मोग दिला आनी कितें दिलां अधिकार. आपलें उतर दिलां आपलें उतर दिलां देवान आपलें उतर आनी आपलो पवित्र आत्मा दिला भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन समजा ताणें फकत आपलें उतर दिल्लें जे भाशेन ताणें पोन्न्या कोराक फकत उतर दिल्लें पोन्न्या कोराक ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मा दिल्लो ना ताणें उतर दिल्लें उतर कोणाक उतर दीत जाल्यार पूण पवित्र आत्मा ना जाल्यार ती आतां कितें करतली
ज्या मनशाक कोण उतर दिता, आता समजा ऐका आर्गान तुका पवित्र समजा आम्ही ऑफिसान वेता ऑफिसान आणि ऑफिसान वेतकूच आमचो पात्र आमचो मॅनेजर म्हणटा हा तू आयलाय विन्सेंट आयलाय हा हे कर तें कर ओके आणि मागीर म्हाका बेच्या आधी मातसो मेळो आता वच आनी काम कर मागीर हांव येतकूच कितें केलाय हांव अशें केलें ओके आता तू घरा वच तू सकाळी ये आनी तो म्हणटा अशें कर आनी दीस काबार जातकूच फकत सांग केला म्हणून हांव कोत्ता पूण जे तो सांगता तें कोत्ता पण आता म्हज्या मॅनेजरा बरोबर म्हज्या संबंध धरूंक जाता त्या मॅनेजरा बरोबर म्हजो संबंध आसा संबंध हा तो सांगत तेंच कोता वय तो सांगता तें हांव कोत्ता ओके पूण सोजमणी ना अंडरस्टँडिंग ना ते ना हे हा ना ब्रदर ना. समजा ते सोड आमच्या घरा समजा बायल आपली घरा हा हांव जाणो आमच्या हांगा तुम्ही खूप भयणी घराच रावतात तुम्ही कामाक वचना तुम्ही आपली घरा उठतात भाकऱ्यो करतात दनपारचें जेवण करतात मागीर रातचें जेवण करतात आणि खूप जाणां तुम्ही हाच घरा घरकार येयलो आपलो घरा हा आता ऑफिसाक येता तुझे टिफन घ्या टिफन घ्या तुझें टिफन आणि येताना मातशी बिर्याणी कर सांजे येतो बिर्याणी घेऊन येता आणि तुमच्या बरी बिर्याणी केली तो आपलो खाता काय म्हणनासतना आपलो बिर्याणी खाता ओके हात धुता आणि घेत येता आपलो फुडल्या दिसा म्हणटा फाल्यां आता समाराची कोडे कर समाराची कोडी केली तो खाता आपलो काय म्हणना काय उलयना बायलेक सांगिना तुजी कोडी बरी जाली तुजी बिर्याणी बरी जाली तुजो दीस कसो जालो जे ऑफिसान अशें जालें काय खबरो ना फकत सांगता ती कोत्ता अशें घडटा अशें घडोंक पावता अशें घडोंक जाता जाता आमच्यान तें उतर आयकोंक जाता बायलेन उतर आयकोंक जाता वचून बायलेन सांगलें अरे बाबा येताना मातशी 2 किलो कांदे हाड तो 2 हाडना तो 4 किलो हाडटा दुसऱ्या सुमाराक पासून हाडटा ऑमलेट करता म्हणटा तो सगळें कोत्ता पूण मोग ना सजमणी ना त्या अंडरस्टँडिंग ना कितें जातलें भाव भयणीनो आमी फकत जे भाशेन इगोर जेन्ना पवित्र आत्मा ना आमी फकत कितें करतले धर्म करतले पोन्ने कराचो लोक धर्म करतालो ओनली डुईंग रिलीजन अहें कर आतां आयज शिसेचो बुधवार एश वेनिसडे आयज उपास करूंक जाय उपास करूंक जाय अरे केन्ना पांच जातली केन्ना ते शीस घालतले केन्ना ते मसाला डोसा खावपाक मेळटलो तें चिंता निमाणो शुक्रारा दीस अरे इगोर्जेन सांगला आयज मांस खायनाका कांय खायनाका आतां सद्दां मांस खाता पूण त्या दिसा हांव इतलो फडफडून आतां घरा बसता आनी म्हणटा केन्ना ते खुर्साची वाट जातली केन्ना म्हाका मसाला डोसा खावपाक मेळटलो हांव तुमची खबर सांगिना हांव म्हजी खबर सांगता मोग ना जाल्यार आमी फकत कायदो करतले आमी फकत धर्म करतले पूण भाव भयणीनो आतां नव्या करारान आमकां देवान आपलें उतर दिलां आनी आपलो मोग दिला आनी मोग कसो दिला पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्या उदेशी ताणें आपलो Xim-mer नासलोलो मोग आमचे भितर ओतयला आनी आतां आमी देवाचो मोग अनुभवला म्हणटच देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार ताचें उतर हा जाल्यार आमी ताचें उतर पाळिना कित्याक आमकां करूंक जाय म्हणून हांव कोत्ता कित्याक म्हाका करूंक म्हाका खोशी आहा करपाक म्हाका तें उतर सांबाळपाक खोशी आहा तें म्हाका करूंकूच जाय म्हणून हांव करिना हांव खोशेन करता
हांवें देवाचो मोग अनुभवला. Amen. भाव भयणीनो, पोन्न्या कोराराचो लोक धर्म करतालो. ती आतां साबाताच्या दिसा ती देव मंदिरान वेताली. साबाता दिसा काम करूंक जायनासलें, चलोन पासून जायना. देयर टू बी साबात वॉक म्हणटात ते भाशेन आसलें. साबाताच्या दिसा रांदूंक जायनासलें. पयल्या दिसा रांदचें पडटालें आनी मागीर ते रांदून दवरून तेन्ना फ्रीजूय नासलो. म्हणजे चड विरां घालची पडटाली ब्रेस्तारा दीस, सोनवार पासून रावपाक. म्हणजे फ्रीज ना जाल्यार ते दवरूंक जायना जाल्यार ते पिड्यार जाताले न्ही. अशें रांदूंक जायल्लें तुका दुसऱ्या दिसा काम करिनासतना जेवण मेवतालें. साबाताच्या दिसा इतल्यो वस्तू आहल्यो. आयज आमी जेन्ना नव्या कोराराची भुरगीं आमी हो चिंता, हांव विचारता तुमकां, आमी बोकडे घेवन येता, आमी आतां जानवरांक घेवता ताचे कातरपाक, ताचे रगत काडपाक, आमी बलिदान करपाक हे आमी चिंता. हय, आमी चिंतिना आयज. कित्याक बलिदान करपाक देवान कोणाक धाडलो? जेजूक धाडलो. तो जालो देवाचो मेंढरो. ताणें बलिदान केलें, ताणें आपलें रगत वारयलें. भाव भयणीनो, आतां आमी नव्या कोराराची भुरगीं जाल्या. आमी नव्या कोराराची भुरगीं जाल्यार आमी धर्माची वाट सोडूंक जाय. थोडो लोक म्हणटलो, तूं कितें उलयताय? धर्माची वाट सोडूंक जाय? वय, धर्माची वाट सोडूंक जाय. संबंधाची वाट आमी पळोवंक जाय. आमी संबंध दवरूंक जाय आमच्या देवाशी. आनी संबंध दवरपाक गरज आमकां पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्म्याची. आनी भाव भयणीनो, फकत देवाचें उतर आसलें पूण पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी कितें करतले जाणाय? जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा ना, आमचो संबंध देवाशी आसचो ना. आमचें जिवीत कशें जातलें? काम जालें, वयस मेलो. तुमी कोणी केन्ना आयकलां? काम जालें, वयस मेलो. आमकां कितें त्रास आसा जाल्यार आमी येतले देवा कडेन, जेजू कडेन, जेजू म्हाका कितें दी, बारीक बारीक वकोल दी. जेजू हांव बरो ना, म्हाका पेकोणी दी. मागीर कोण प्रिचर येतलो, कोण सांगतलो, आरे जेजूच्या गायांनी 200 पाटी म्हण. ह्यो खबरो आमी आसतल्यो. पूण पवित्र आत्मा आहा जाल्यार आमकां कोणाची गरज ना. आमकां प्रेगोदराची गरज ना. आमकां पाद्रीची गरज ना. आमकां जाय एकाच गुरुजीची गरज, आनी ताचें नांव जावन आसा पवित्र आत्मा. आनी भाव भयणीनो, नव्या कोरारान देवान आमकां एक एकल्याक, फकत थोड्यांक न्हय, फकत प्रेगोदराक न्हय, फकत प्रिचराक न्हय, थोड्या लोकांकूच न्हय, ज्या लोकांनी जेजूक सोमीत देव आनी सरोंडार मानला, तांकां देव आपलो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आपलो पवित्र आत्मा दिता. तो म्हणना, ओके हांव मारियाक थोडो दिता, हांव पेपेत्वाक आनीक मातसो दिता, हांव ऑजलीन मातशें आतां म्हाका दिसता बरे भाशेन मागणी करता, हांव ताका आनीक मातसो थोडो आनीक सुबेज दिता, हांव सेनोराक आनीक मातसो दोबराक दिता. ना, आत्मो, तो एक पवित्र आत्मो सगळ्यांक दिता. तोच पवित्र आत्मो जो जेजूचेर देंवल्लो, जो जेजूच्या जिवितान आसलो आनी जेजून सगळ्यो पेकोणी केल्यो, सगळें बरेपण केलें, देवाचो मोग अनुभवलो, तोच पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमचे हांव भयणीनो, आमी सदांकाळ आमी आमच्या मनान ही वस्त धरूंक जाय की देवान आपलो पवित्र आत्मो कित्याक दिला आमकां? कित्याक दिला आपलो पवित्र आत्मो?
देवान आमकां पवित्र आत्मो कित्याक दिला? आमगे कम्फर्टर फॉर अस अ कम्फर्टर आदारी आम्ही- जावन आसा आमचो, सांगाती जावन आसा. हांवें तुमकां आतांच 2 मिनटां पयलीं सांगलें पवित्र आत्मो कित्याक दिला? आपलो Xim-mer नासलोलो मोग अनुभव. ओतोवपाक. Praise God. भाव भयणीनो, आमी कितले फाटी म्हणटा देव आमी म्हणटा तेचे कडेन पवित्र आत्मो आहा, तो बरो शिकयता, होय की ना? पण प्रिचर हा जाल्यार, कोण मिनिस्ट्री हा जाल्यार, बरे व्हडले व्हडले बरे प्रिचिंग करता जाल्यार तेचे कडेन पवित्र आत्मो आहा, आनी तुजे कडेन पवित्र आत्मो ना. Praise God. फकत पवित्र आत्मा तुका शिकोवपाक दिला. हांव विचारता भाव भयणीनो, म्हजे कडेन पवित्र आत्मा म्हाका शिकोवपाक जाय. आतां म्हजे मातशें म्हाका मातशें पिटी जाता, म्हाका शिकोवंक जाय. देखून म्हाका तुजे कडेन पवित्र आत्मा, देखून म्हाका शिकोवंक जाय. ह्या कारणाक लागून तुका पवित्र आत्मा दिला. पवित्र आत्मा आमकां दिला कित्याक भाव भयणीनो, देव आपलो मोग Xim-mer नासलोलो मोग, अनकंडिशनल लव तुजे भितर आनी म्हजे भितर ओतोवपाक तो आमकां पवित्र आत्मा दिता. कितले फाटी आमी चिंता, कोण आमकां आमी आतां पळया, थोडे दीस पयलीं म्हाका दिसता 1 म्हयनो पासून जावंक ना, पेंटकोस्ट संडे आसलो, होय की ना? गेल्या त्या म्हयन्यात. गेल्या त्या म्हयन्यात पेंटकोस्ट संडे आसलो. तुम्ही जाणो, पेंटकोस्ट संडेच्या सोनवारा दीस खूब लोकांनी नायट विजील केले. खूब लोकांनी नायट विजील, इगोर्जे न्ही, सगळे तुजे कितें म्हणटात ते कॅरिझमॅटीक लोक आहात, ते जे कॅरिझमॅटीक ग्रुपान आहात, ते राती ताणें कितें केलें, ते नायट विजील. कित्याक त्या राती पवित्र आत्मा येवपाचो आसलो तांकां. Praise God. त्या राती पवित्र पूण कितें रातभर रावचें पडटा, दोनपारचें न्हिदचें पडटा, कित्याक राती पवित्र आत्मा येतलो म्हणून. आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मा येयलो त्या राती सगळ्यांक बरें दिसलें. सोमारा दीस तो पत्तून गेलो. फकत एक रातीक येयल्लो, आतां केन्ना येतलो? फुडल्या वर्सा नायट विजिलाक येतलो. Praise God. भाव भयणीनो, ज्या दिसाक देवान आमी जेजूचेर भावार दवरला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, देवान आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिला आनी पवित्र आत्मा आमकां केन्नाच सोडिना. जेजून आमकां सांगला, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, हांव तुमकां एक सुरो केन्नाच सोडचो ना, हांव तुमचे भितर जियेतलो, Praise God. केन्नाच सोडचो ना, सासणाच्या सासणाक सोडचो ना. आतां हांव तुमच्या कुडीन जियेता, पूण ही कूड फकत 4 दिसांची, कित्याक ह्या संवसारान आमकां जियोंक जाय जाल्यार आमगे कुडीची गरज. पूण आमी कितलो आमचो वेळ काडटा ह्या कुडीचेर, आमी कितलो कुयदाद कोत्ता ह्या कुडीचेर. आमी इतलें काम कोत्ता, दुडू एकठांय कोत्ता, मागीर आमी लिपस्टीक घालता, मागीर केस करता, हें करता, तें करता, बरें नोचे घालता, बरें जेवण करता. आमी बिश्टें जंक फूड खायना. कोण कितें जेवण दित जाल्यार हें कितें, हें कशें भाजलां, चड तेल घालां, चड हें घालां, हांव बाबा तें खायना, हांव बाबा बरें जेवण खाता, कित्याक म्हज्या कुडीक तें माल जाता. आनी हें करून आमी कितलो आमच्या कुडीचो कुयदाद करता, होय की ना? एक दीस ही कूड मोडटली, कुसतली, पूण आमचो आत्मा आनी आमचें मन जें जेजून वय आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव मानला जाल्यार आमचो आत्मा एक दीस जेजू सारको जाला म्हणून आमी सासणाचें सूख ताचे बरोबर भोगतले. आनी जितले आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नोसोडणी करता, तितले आमी ह्या संवसारान जियोंक पावतले, एक जोयतीवंत जिवीत. म्हणून तुमी जाणो की एक दीस जेन्ना आमी मोडटले, आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार मानला जाल्यार आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, दॅट इज फॉर शुअर. आनी आमी सासणाचें सूख भोगून पावतले. पूण ह्या संवसारान आमकां एक जोयतीवंत जिवीत जियोंक जाय जाल्यार, खरेपणी एक भावार्थीचें, एक जोयतीवंत जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जें जेजून म्हणलां एबंडंट लायफ जियोंक जाय जाल्यार आमकां
ह्या मनाची नोडसणी करपाक एकदम गरजेची. समजा आयज आयज तुवें वा हांवें जेजूक म्हजो सोमी दिवन सरवंदार मानलो, देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो, पूण आतां जे पवित्र आत्मो सांगता हांव करिना, हांव फकत जे म्हाका जाय करता. तुम्ही जाणो गोंया एक ड्रिंक सोरो आहा म्हाका जाय म्हणून. हांव विचारता तुमकां, म्हाका जाय ते हांव करूंक सोदता जाल्यार पवित्र आत्मो जे सांगता ते हांव करूंक पावतलो? ना. आणि हांव पवित्र आत्मो कोत्ता ते सांगता ते हांव करिना जाल्यार हांव म्हज्या मनाची नोडसणी करतलो? ना. आणि पवित्र आणि म्हज्या मनाची नोडसणी करिना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजें मन बदलिना जाल्यार हांव जे जिवीत तें जेजून म्हाका जैतिवंत जिवीत घडोवन हाडलां खुर्सार तें हांव जिवूंक पावतलो काय? ना. ह्यो सगळो पावर म्हजे भितर आसूनय हांव एक भिकाऱ्याचें जिवीत जियेतलो. हांव एक पिडेचें जिवीत जियेतलो. हांव एक एक जो कोण शेणलेल्या मनशा भाशेन हांव जियेतलो. ज्या दिसा जो आत्मो जेजू सारको जाला, देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला, हांव देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, परतून त्या उतरान हांव रिगून रावता. आनी जो पवित्र आत्मो म्हाका भितरल्यान सांगता, कित्याक पवित्र आत्मो जे म्हाका सांगता तो फकत म्हाका देवाचें उतरूच सांगता. कितलो लोक हांवें तुमकां कालचे फावटी सांगलेले, कोण कितें म्हणटा, हें म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, हें पवित्र आत्म्यान सांगलें. पवित्र आत्मो आतां सवय जाला. इस्तें मारूंक जाला पूण पवित्र आत्मो सवय जाला. पवित्र आत्म्यान सांगलें, पवित्र आत्म्यान सांगलें, पवित्र आत्म्यान सांगलें. पवित्र आत्म्यान सांगलें जाल्यार पवित्र आत्मो तुका सांगता जें जेजून सांगलां न्हू. जो पवित्र आत्मो सांगता तो देवाचें उतर सांगता, कित्याक पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. जुवाचो 26 वड 7 आनी 3 कोण स्क्रिप्चर घालता? येस ब्रदर. जेजू कारगांव म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तो सदांच आमकां देवाचें उतर सांगता. द वर्ड एंड द स्पिरिट इज वन. आनी भाव भयणीनो, गरजेचें आमकां की आमी पाळ दिवपाक पवित्र आत्म्यान. कित्याक पवित्र आत्मो फकत इगर्जेन शिकयना. पवित्र आत्मो फकत जेन्ना रितीर चलता तेन्ना शिकयना. पवित्र आत्मो जेन्ना झूम क्लास चलता, आतां आमी देवाचें उतर आयकता तेन्नाच तो पवित्र आत्मो येना. पवित्र आत्मो 24 आवर्स 24 वरां आमच्या सांगात आहा आनी तो उलयत आसा, पूण आमी ताका कान दिता काय? कितले फाटी जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्या वयर आमी म्हणूंक जाय की पवित्र आत्म्यान सांगलां, पवित्र आत्म्यान सांगलां. जेन्ना आमी इगर्जे घेता, वो आमी देवाचें उतर शिकयता, वो आमी रितीर घेता, वो अशा झूम क्लासीर येता, थंय आमी म्हणटले थंय पवित्र आत्म्यान सांगलां, पवित्र आत्म्यान बरें आहा. पूण पवित्र आत्मा फकत आमकां देवाचें उतर शिकोवपाक येता, वो आमच्या जिवितान एक एकल्या तोडीर आसा आमकां आदार करपाक. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो कोणल्या कोराच्या लोकांक पवित्र आत्मो येतालो? फाल्यांचे शिवर्तमान आमी आयकत जाल्यार फाल्यां आमी फेस्त करता पेद्रू आनी पावलूचें. तुम्ही जाणो फाल्यां 29 जून वर्साच्या वर्सा इग्रोज मात परब करता पावलूची आनी पेद्रूची, फीस्ट ऑफ पीटर एंड पॉल. आनी मातुवाचो 16वो चेंज करून नाका फातिमा स्क्रिप्चर. मातुवाचो 16वो विस्कोर वड 13 ते 19 पर्यंत आमकां सांगता की जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, म्हणूंक लागलो, अरे बाबा लोक म्हाका कितें म्हणटा, तुका एक प्रेगादोर म्हणटा, तुका जॉन बाप्टिस्ट म्हणटा, तुका एलायजा म्हणटा, तुका जेरेमाय म्हणटा, तुका म्हणटा एक प्रवादीत. तितलेंच म्हणटा. ओ पूण लोकांन ताका कितें सांगलेलें, जेजूक जाय आपले शिस्त ताजे बरोबर हा, ते ताजें उतर आयकता, ताजे भितर जियेता,
ताजे उतर आयकतात, ताजे उतर पाळतात, सदांकाल आयकतात, पोत्तून पोत्तून आयकतात, कित्याक जेजू पोत्तून पोत्तून देवाचे उतर शिकयता. ताका जाय आपले शीस जे ताजे उतर आयकतात ते ताका कशें म्हूण मानतात. म्हणटच तो म्हणटा, अरे म्हज्या भावानो, तुम्ही म्हाका कितें मानतात? आनी पेद्रू तुम्ही जाणो, सदांच पयलो कोणे कितें प्रश्न विचारलो, कितें विचारलें, ताका जबाब दिवपाक तो पयलो आसा. होय की ना? Yes, brother. पेद्रू म्हणटा, तुवें आमकां विचारलें, तूं जावन आसा क्रिस्त, तूं जावन आसा क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. बरें, म्हाका दिसता आयज ताजेर पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक सोदता. वसया आमी, फातिमा वसया आमी मातुवाचो 16वा विसवोर बोर्ड 13 ते 19 पर्यंत. पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकोवंक सोदता. हांव पोन्न्या करारार नव्या करारार शिकयता, पूण आयज आमकां पवित्र आत्मा आमी नव्या कराराची ही जी उतरां जेजून म्हणलेली, जेन्ना तो पोन्न्या कराराच्या लोकांक शिकयतालो, तो आपल्या शिसांक शिकयतालो जे पोन्न्या करारान आसले. जेजू अजून खुर्सार वसोंक नासलो. पण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पावलूची आनी पेद्रूचे परब करता, फेस्त करता, आमी ह्या उतरांक आयज हाचो अर्थ कितें तो. आतां जेन्ना जेजून उतरां म्हणलेली आनी आयज जेन्ना जेजू ही उतरां आमकां म्हणटा, हाचो अर्थ कितें आमकां आयज कितें आसलो अर्थ तेन्ना तें आमी वाचुया. 13 ते 16 पर्यंत 19 पर्यंत आमी वाचुया आनी तेजे उपरांत ताचेर ज्ञान करूया. पण वाचता. फिलिपा शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणगे कोडप, आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी तिचेर जोयत व्हरूंक एमकोडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. बरें, आमी परतून वसया वयर 13वी वडीन वसया. हांव 13 ते 14 पर्यंत मातसो फास्ट वाचता, कित्याक हांवें आतां सुचोवणी दिली ऑलरेडी. फिलिपा शहराच्या प्रांतान पावतोस जेजून आपल्या शिसांकडे विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरता? तुम्ही जाणो, हांव आतां इतलो फास्ट कित्याक वाचता म्हणून, आमच्या बाय फातिमान वाचला म्हणून आता म्हाका सोपें जालां. पयले पाट वाचले जाल्यार इतलें सोपें जायना. देव बरें करूं बाय फातिमा. तुवें स्लो मोशनान केलें, हांव मातसो फास्ट मोशन करता, कित्याक तुवें पयलीं म्हाका सोजमणी दिली उतराची. म्हणटोच मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरता? भाव भयणीनो,
ऐकात बरे भाशेन. पाद्रीन कितें म्हणलें, प्रेगादोरान कितें म्हणलें, विन्सनान कितें म्हणलें, मारियान कितें म्हणलें, टॉमसनान कितें म्हणलें, ह्या प्रिचरान कितें म्हणलें, जेजूक नाका. जेजूक नाका. जेजूक नाका. लोक आपणा वयर कितें चिंता तो. जेजूक जाय. तूं ताका कितें मानताय. कितले पाटी आमी रितीराक वेता, आमी देवाचें उतर वाचता. जेजू जावन आसा वरगोण, बरें आहा. जेजू जावन आसा सोरवंडार, बरें आहा. जेजू जावन आसा पेकुंडार, बरें आहा. जेजू जावन आसा म्हजो वॉटेवर दादा 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 कितें आहा जेजू. हें सगळें हांवें वाचलां. हें कोणें म्हाका सांगलां. कोणें म्हाका शर्माव दिला की जेजू जावन आसा. हें सगळे टायटल जे जेजूक टायटल आमी दिता न्ही, सगळे टायटल हांवें बरोवन दवरल्या. तो बरो गोंडी, तो म्हजो पेकोणार, तो म्हाका सगळे दुडू दिता, तो म्हाका मुजे सगळे मुजे शिराप सगळे काडला, मुजे सगळे म्हाका सगळे बेसांव दिला. हें सगळे आयकता. पूण भाव भयणीनो, हें सगळे हांवें आयकलां, हें सगळें हांवें वाचलां, बरें आहा. पूण तुज्या जिवितान हो जेजू तुका कोण? जेजू 15 वडीन 13 आणि 14 वडीन आपल्या शिसांक एक्चुअली तो आपल्या शिसांक 15 वडीन कितें सांगूंक सोदतालो म्हणून तो आतां सुरवात करता. कशे भाशेन तो ताका विचारूंक सोदता, लोक म्हाका कितें म्हूण सजमता. कितले पाटी तुम्ही आतां देवाचें उतर आयकोंक येतात हांगा बुधवाराच्या बुधवारा. खूब लोक रितीराग आयकतात, खूब लोक दुसऱ्या प्रिचरा कडेन येतात, खूब उतराची सजमणी घेतात. आनी जो कोण देवाचें उतर आयकोना, जो कोण रितीराग वचना, जो फकत आयताराच्या दिसाक येता, तो म्हणटा अरे बाबा तुम्ही कितें रे दीस रात तें देवाचें उतर आयकतात आनी आतां तुमच्या घरा कोण आसत जाल्यार आनी कोण आतां तुमी स्पिकराचेर घालले आनी कोण आयकता जाल्यार गोरकार बी कोण देवाचें उतर आयकोंक येना जाल्यार तो फकत आयताराच्या दिसाक येता. तो म्हणटा वो कोण रे वो मारता व्हडलो, ओगी राव म्हण सांग, तुमी तुमचे इयरफोन घालात कोण आतां वो मारता तो पिसो जाला तो. कितें देवाचें उतर आयतारचे दिसाक बरें आहा, तीस करता तें बरें आहा. उतर कितें आयकतात तुमी. जेजूक नाका लोक कितें म्हणटात. लोक जेजू कोता वय जेजू वय त्यो तो आमी मागणें करूंक जाय, आमी तेर्स करूंक जाय, आमी मिसाक वचोंक जाय, आमी कुंसाराक वचोंक जाय, नातालांच्या परबेच्या दिसा वचोंक जाय, निमाण्या सुगराक वचोंक जाय, शिशेच्या बुधवारा दिसा आमी उपास करूंक जाय, निमण्या सुगराक उपास करूंक जाय. हें सगळें आमकां सांगलां तें आमी ल्हानपणांत व्हडें सांगून आमी हें करता. जेजूक नाका असल्यो खबरो. जेजूक जाय जे तो 15 वडीन म्हणटा. कितें म्हणटा 15 वडीन? ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसांक तुम्ही सजमून घेयात त्या वेळार या शिसा मोदें या शिसां बरोबर भितर पवित्र आत्मो येवंक पावंक जाय नासलो. The Holy Spirit could not come inside these disciples. कित्याक आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? पळय हांव तुमकां सजमणी कित्याक दिवंक सोदता, कित्याक जी उतरां जेजून खुर्सार वेच्या आदीं म्हणलेलीं आनी आपल्या शिसान जबाब दिल्लो, आनी आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर जी येता तेन्ना ही उतरां आमकां दुसरे भाशेन सजमणी मेळटा. म्हणटच त्या वेळार जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात. तर तुमी हांव कोण म्हणटात. आनी आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो,
पेद्रू कितें कोत्ता सीमा जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें सीमा ना 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 तेन्ना सीमा पेद्रून असो उलयलो क्रिस्तो तूं जिव्या देवाचो पूत क्रिस्तो तूं जिव्या देवाचो पूत हांव तुमकां विचारूंक सोदतां मातशें कान दिवन सगळे तुमचे जे राननीर आसा आनी मल्टीटास्किंग आहा तें सोडून मातसो तुमी ह्या वेळार तुमची चोत्राय ह्या उतराचेर दवरा जेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमी हांव कोण म्हणटात जेन्ना पेद्रून हो जबाब दिल्लो तूं जिव्या देवाचो पूत तूं क्रिस्त म्हणून ही सोजमणी पेद्रूक कोणें दिली हांव तुमकां सांगता की पवित्र आत्मो पेद्रूच्या भितर नासलो कित्याक पवित्र आत्मो भितर येवपाक जेजू खुर्सार वेचें पडटालें जेजू खुर्सार गेल्या उपरांत पेंटकॉस्टाच्या आयतारा दीस तेन्नाच पवित्र आत्मो येयलो आनी आमच्या भितर ताणें जागो घेतलो पूण ह्या वेळार जेजू खुर्सार वचोंक नासलो तो ह्या संवसारान आसलो जेन्ना जेजून तांकां विचारलें तुमी हांव कोण म्हणटात पेद्रून जबाब सारको दिलो वा सारको दिवंक ना सारको दिलो सारको दिलो वय की ना होय हांव विचारतां तुमकां हो जबाब ताणें कसो सारको दिलो बापान ताका उक्तें केलें बापान ताका उक्तें केलें म्हणटच भाव भयणीनो हो जबाब सारको पवित्र आत्मो आमचे भितर न्हय तांचे भितर रावपाक येनासलो तो फकत भायल्यान येतलो ताका फकत ती सोजमणी दिवपाक ताका तें उतर दिवपाक म्हणटच पोन्न्या कोराराचो लोक जे प्रवादी आसले इजायास प्रवादी जेरमाया जोआन बातिस्ट आमी ताचें परब केल्या 2 दीस पयलीं 2-3 दीस पयलीं सगळ्यांनी उडकी मारली बाय कोण हांगा उडकी मारली ती बाय आतां पावसूय पडोंक ना उडकी कोई मारतल्यान सोड म्हणटच पवित्र आत्मो पोन्न्या कोराराच्या सातां भितर ताका येवंक जायनासलें पूण तो येतालो फकत एक काम करपाक ते काम केल्या उपरांत तो वेतालो तुम्ही आयकतात भाव भयणीनो होय ब्रदर पवित्र आत्मो आसलो आतां हांव विचारतां जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो वय की ना जेजू ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो जेजू कडेन पवित्र आत्मो आसलो बापा उद्देशी नो उतर आसलें न्ही ब्रदर ना म्हजो प्रश्न जेजू कडेन पवित्र आत्मो आसलो की ना होय तो आसलो होय बाप त्याचे पवित्र आत्मा बाप्तिस्म दिते दोन्ही येयलो ब्रदर बाप्तिस्माच्या दिसा जेजूचेर पवित्र आत्मो येयलो वय की ना होय ब्रदर होय पवित्र आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता आयकात बरे भाशेन जेजूचेर बाप्तिस्माच्या दिसा पवित्र आत्मो येयलो म्हणून आमी कितले फाटी आमकां शिकयलां की आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा पवित्र आत्मो आमचे भितर येता हें सारकें ना म्हणटच हांव विचारतां तुमकां जेजूच्या बाप्तिस्माच्या दिसा ताजे भितर पवित्र आत्मो रावपाक कित्याक येयलो सारकें म्हणटात पळय जेजूच्या बाप्तिस्माच्या तुम्ही आतां म्हाका सांगले की जेजूच्या बाप्तिस्माच्या दिसा ताजे भितर पवित्र आत्मो येयलो वय की ना आमी तर आयकलां तोच आमकां शिकयलां की आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा जेन्ना आमी इल्लीं आहात 15 दिसाची बाप्तिस्म दिल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमचे भितर येता वय सांगू ना की ना होय हय हांव विचारतां तुमकां हें सारकें वा सारकें न्हय
सारखे न्हय कित्याक सारकें. एफिशियन्सान म्हणटा तुमी तू जल्मोच्या आदींच हांवें तुका आकारलेलो. तें बरें पवित्र आमकां विचून काडल्या केन्ना आमी आमच्या मायच्या कुसव्यान येवचे पयलीं ताणें आमकां विचून काडल्या तें बरें आहा तें सारकें सोत. हांव विचारता पवित्र आत्मो जेन्ना आमचो बातीस जाला तेन्ना पवित्र आत्मो येयला? जेजूचेर केन्ना येयलो? हय कित्याक आमकां आदावाच्या पातकांतली आमकां भायर काडटा आनी देवाचें सैम आमचे भितर येता पवित्र आत्म्यान. म्हणटच तें बातिस्मा वरवीं जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको केन्ना जाता? आमचो आत्मो जेजू सारको केन्ना जाता? जेन्ना When we आमी are born जेजू again. स्वत मानताय आमचो Accept सोमी Jesus जेन्ना जेन्ना as our Lord and Savior. जेजूचेर सोत मानता. हय जेजूचेर सोत मानूंक केन्ना हांव सोत मानता? जेन्ना accept ताका तेन्ना म्हजो हांव तो सोमी लायक म्हजो वता. दोनी आनी म्हजो दोनी म्हणून सोनवणदार म्हूण हांव तो Lord and मानता. Savior. केन्ना हांव जेजूचेर सोत मानता? जेन्ना म्हाका देवाचें उतर परगट जाता, म्हाका ती सजमणी येता, हांव Listen the 7-8 word of God. वर्सांचो जाता, हांव व्हड Praise जाता Jesus. आनी कोण म्हाका देवाचें उतर परगट करता ते केल्या उपरांत म्हाका सजमणी मेवल्या उपरांत की जेजून म्हजे पासून कितें केलें तें तेन्ना हांव जेजूक म्हजो सोमी देव आनी सोडवणदार मानता आनी त्या वेळार म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां हांव पवित्र आत्म्याचो बातीस घेता आनी हांव पवित्र आत्मो अनुभवता देवाचो मोग. भाव भयणीनो, हांव आयज बातिस्मा वयर शिकोवंक सोदिना पूण म्हाका दिसता खूब वस्तू पवित्र आत्मा आमकां आयज शिकोवंक सोदता. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें तुमी म्हाका कोण म्हणटात? आनी हांव म्हणटा की त्या वेळार आमी जाणो की तांकां पवित्र आत्मा तांचे भितर येवपाक जायनासलें कित्याक आजून पासून तें पातक आसलें वय की ना तांकां? हय आदामाचें पातक आसलें की ना? आनी तें आदामाचें पातक केन्ना गेलें? आदामाचें पातक जेन्ना जेजू खुर्सार आपलें रगत वारोयलें ताणें आमचें पातक घेतलें मनशा कुळाचें आख्खें पातक घेतलें तो खुर्सार मेलो आनी आतां जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो आनी हांवें जेजूक म्हजो सोमी देव आनी सोडवणदार मानलो तेन्ना देवान जेजूचो आत्मो म्हाका दिलो आनी म्हजो आत्मो जो मेलोलो आसलो तो म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो. म्हणटच म्हजो आत्मो बातिस्मा वरवीं जेजू भाशेन जावंक ना. म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो जेन्ना हांवें जेजूचेर भावार दवरलो, जेन्ना हांवें जेजूक म्हजो सोमी देव आनी सोडवणदार मानलो ताणें म्हजो आत्मो आपल्या पुता भाशेन केलो. वय की ना? Yes, brother, correct. ह्याच्या उपरांत आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आपलो शिम-mer नासलोलो मोग म्हजे भितर ओतयता, म्हाका एलिजिबल करता. जे भाशेन आतां समजा कोणाक वोटिंग करूंक जाय इंडिया आमच्या देशान हांगा इंडियेक वोटिंग करूंक जाय जाल्यार तुका वोट घालूंक जाय जाल्यार तुका कितल्या वर्सांक जावचो पडटा? 18 वर्सांचो. देखी ना? जेन्ना कोण 18 वर्सांचो जाता ताका मागीर थंयसर वोटिंग कार्ड एप्लाय करून मेळटा आनी ताच्यान वोटिंग करूंक जाता. जो कोण 17 वर्सांचो आहा ताच्यान वोटिंग करूंक जायना. 18 वर्सांच्या भुरग्याक वोटिंग करूंक जाता, 18 वर्सांच्या चलयेक वोटिंग करूंक जायता. तेच भाशेन जेन्ना हांव जेजूचेर भावार दवरता ताणें खुर्सार म्हजे पासून कितें केलें तें ताणें म्हजे आपलें रगत वारयलें त्या रगता वरवीं म्हजी सगळीं पातकां धुवन काडलीं आनी हांवें ती सजमणी घेवन जेजूक म्हजो सोमी देव आनी सोडवणदार मानलो. आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आनी हांव आतां एलिजिबल जाता. जे भाशेन कोण 18 वर्सांचो एलिजिबल जाता वोटिंग करपाक हांव एलिजिबल जाता पवित्र आत्मो अनुभवपाक. म्हणटच ह्या वेळार पोरण्या कोरारान पवित्र आत्मो पेद्रू भितर नासलो, शिसां भितर नासलो पूण तो पवित्र आत्मो बायलांतल्यान येयलो, ताका पेद्रूक ही खबर दिली आनी तो गेलो. देखून पेद्रून म्हणलें तूं क्रिस्त
जिव्या देवाचो पूत. सगळ्यांक सजमणी मेळली. हय ब्रदर. बरें. आता भाव भयणीनो हांव विचारता, समजा न्हय, आमी आता नव्या कराराची भुरगीं वय की ना? हय ब्रदर. आमी पोन्न्या कराराची भुरगीं, ने कराराची. आमी नव्या कराराची भुरगीं की ना? हय ब्रदर. बिकॉज आमी हय नव्या ब्रदर. कराराची भुरगीं जाल्या. आनी जेजू आयज तुका आनी म्हाका एक प्रश्न विचारीत जाल्या. तुका आनी म्हाका हो प्रश्न विचारीत जाल्या. आनी तो म्हणीत जाल्या तुका, कित्याक विचारीत जाल्या तुका, तुमी म्हाका हांव कोण म्हणटात? तूं म्हाका कोण म्हणटाय? हांव विचारता तुमकां, समजा ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका हो प्रश्न घातलो, तूं जेजूक कोण म्हणटाय? तुजो जबाब कितें जातलो? ओय तो बरो गवळी, तो म्हजो पेकोणार, तो म्हजो सोरवंडार, तो म्हजो हें, तो म्हजो तें. हो जबाब म्हणचे पयलीं हांव विचारूंक सोदतां, हें जे तूं म्हणटाय जेजू वयर, तुवें खरेपणी तुका एक पेकोणार म्हणून तुवें तुज्या जिवितांत ताका पेकोवणी तुजी केल्या म्हणून तुवें तुका पेकोवणी मेळल्या तुज्या जिवितांत? तो तुजो एक बरो गवळी जाल्यार तूं कितें शेणलोय? तूं एका वाऱ्यान, तूं एका कितें म्हणटा लावारीस म्हणून एक मुवी आहा, लावारीस, भोंवतालोय. तुका मागीर जेजून आपल्या बरी गवळी तुका घोट धरलो आनी तुका बऱ्या रस्त्यार हाडलो. खरेपणी तो तुजो बरो गवळी? पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, तूं आतां रितीराक गेलाय म्हणून तुवें आयकलां की जेजू एक बरो गवळी, जेजू एक पेकोवणार, जेजू एक सोरवंडार, जेजू हें, जेजू तें. हें सगळें जो जबाब तूं दिताय कित्याक तुका खरेपणी तो तुजो तो जाला हो तुवें दुसऱ्या कडसून आयकला? आयकतात तुमी भाव भयणीनो? बाय जसिंता, कितें म्हणटाय तूं? Sorry, brother. कितें जालें? No, my son had come. ओके. जेजू घालना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना त्या वेळार पेद्रू भितर पवित्र आत्मो नासलो, वय की ना? पवित्र आत्मो येयलो आनी जेजून ताका विचारलें, अरे हांव कोण? पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें, तूं क्रिस्त, तूं जिव्या देवाचो पूत. तुका कितें दिसलें की पेद्रून हो जबाब दिला म्हणून? पेद्रूक कितें, पेद्रू भितर पवित्र आत्मो येयलो, पेद्रू खरेपणी जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून ताका ती सजमणी मेळली? हांव विचारता तुमकां, खरेपणी ताका सजमणी मेळली? ताणें म्हणलें तूं क्रिस्त, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजून म्हणलें तूं सुभागी. सिमांव पेद्रू, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्त मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. पूण हांव विचारता तुमकां, ताका उक्तें केलें जाल्यार खरेपणी पेद्रून जेजूक क्रिस्त म्हणून मानलो? जिव्या देवाचो पूत म्हणून पेद्रून जेजूक मानलो? विचारता तुमकां भाव भयणीनो, म्हाका जबाब दियात, होय वो ना? ना. कितली जाणां तुमी म्हणटात होय, कितली जाणां म्हणटात तुमा ना? आमची बाय मारिया आतां वोटिंग, आतां तिका इन्स्पेक्टर करूया मातसो. कितली जाणां होय म्हणटात? तीच आतां तूं हाय हांगा, तुजें चिकन आहा म्हजें दिसत. ना, हा ब्रदर. बरें, हांव विचारता, कितली जाणां होय म्हणटात, कितली जाणां ना म्हणटात? बरें, आतयर काडय. वय ती आतयर काडय. जितली जाणां होय म्हणटात की पेद्रूक सजमणी मेळली, तुमी हात वयर करा. प्रेज गॉड. आत खंय आहा तो? हांवें आयकलां जेन्ना प्रश्न विचारलो, थोड्यांनी वय म्हणलें, थोड्यांनी ना म्हणलें. आतां वोटिंग चलतना तुमी आतां वोटूच दिवपाक तयार ना. हांव ना म्हणटा ब्रदर. ताका मेळना तें अंडरस्टँडिंग. हे हांवूय ना म्हणटा. म्हणटोच जबाब सारको.
ताणे तो जबाब सारको दिलो. हम्म. कोणे पेद्रून पेद्रून. जबाब सारको दिलो. जबाब सारको दिलो. होय. होय की ना? होय. Yes. तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पण खरेपणी क्रिस्त जो जिव्या देवाचो पूत जबाब सारको दिलो ताणे. हम्म. तो पूत जिव्या देवाचो पूत खरेपणी तो पूत तो क्रिस्त पेद्रूचो जाल्लो तेन्ना ना. हम्म. कित्याक आमी जाणो पेद्रून कितें केलें तें. हम्म. 3 पाटणेकार गेलो. निमाण्या ब्रिस्तारा दीस जेन्ना तो आपलो पांय धुवंक गेल्लो आनी तो जेजू म्हणलो म्हाका मरोंक जाय हें पेद्रून कितें म्हणलें जाणां जेजूक सगळे तुका सोडीत जाल्या हांव तुका सोडचो ना. हांव तुजे पासत मरपाकूच तयार आहा. होय की ना? होय. आनी त्या राती न्हय फुडल्या दिसा सकाळीं शुक्रारा दीस जेन्ना जेजू बोणकुडीन घातलो आनी एक ल्हान चोली जी सेवा करता ती आता पेद्रू कडेन तुका हांवें पळयला. जेजू बरोबर तुका हांवें पळयला. त्या प्रिचरा बरोबर तुका पळयला. त्या मिनिस्ट्रीक वेतान पळयला. त्या बुधवारा दीस तुम्ही देवाचे उतर बुधवार दीस व्हडले मोव माता ताका आयकता तो हांवें पळयला तुका त्या क्लासीक वेता तो कितें सांगता. त्या ल्हान बायलेक कितें सांगता. क्रिस्त ओको पासून ना गायो मारता. ओको पासून ना ताका. कितले पाटी. 1 पाट 2 पाट 3 पाट. 3 पावची. थोड्या दिसा पयलीं हो जेजू पासून मरपाक तयार आसा. हो सांगता जेजूक तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेन्ना ताणें खरेपणी सोलदाता भाशेन म्हणूंक जाय होय हांव जेजू बरोबर आसलो. तो जावन आसा क्रिस्त तो जिव्या देवाचो पूत. हांवें तो कोण ताका हात पासून लावचो ना. तोच मनीस पेद्रू गायो मारून जेजूक 3 पाटी नाकारता. भाव भयणीनो कित्याक गाय वो पेद्रू जेजूक 3 पाटी नाकारता. कित्याक आजून पासून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. आजून पासून पवित्र आत्मो ताजे भितर रावपाक येवंक नासलो. आजून पासून पेद्रून वो देवाचो शीम-मेर नासलो मोग आजुनूय अनुभव नासलो. आनी जेन्ना लोक ताचेर आड येता वो पेद्रू जेजूक 3 पाटी नाकारता. पूण आयज जेन्ना आमी नव्या कराराची भुरगीं खरेपणी आमी जेजूक आमचो समिती आनी सरवंडार मानला जाल्यार आनी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला जाल्यार आनी आमी पवित्र आत्मो अनुभवला जाल्यार देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार हो प्रश्न जेन्ना जेजू विचारता तुमी हांव कोण म्हणटात हो जबाब आमी कसलोच दिवंक जाय. जो प्रेगादोर म्हणटा जो पाद्री सांगता जो बिस्सायड सांगता जे देवाचे उतर सांगता जे हांवें म्हज्या जिवितान जेजूक म्हजे भाशेन म्हजो कोण तो हांवें तो पळयला म्हज्या जिवितान हांवें अनुभवला जेजूक म्हज्या जिवितान तोच जेजू म्हज्यान मरूंक जाता. Praise God. Thank you, Jesus. बिश्टे हांवें म्हणलें जेजू 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 तो जावन आसा बरो गवळी. तो जावन आसा पेकोणार. तो म्हजो सरवंडार. ही इज माय प्रोवायडर. ही इज माय हिलर. ही इज माय रिडीमर. हे सगळे टायटल जे आहात ते आमच्यान म्हणूंक जाता. पण फकत पवित्र आत्म्या उदेशी जे हांवें म्हज्या जिवितान अनुभवला तेच म्हज्या तोंडांतल्यान म्हणूंक जाता. आयज भाव भयणीनो हांव विचारता तुमकां जेन्ना हांवें देवाचें उतर आयकलां आनी खरेपणी पवित्र आत्म्यान तें म्हाका सामकें
क्लियर केला, सोजमणी दिल्या. आता आनी म्हाका आनी कसली गरज आहा? उतर मेळना, मोगान म्हाका देवान शिकयलां. हांवें आतां कितें करूंक जाय? तें फकत उतर हांवें करूंक जाय. तें उतर हांवें पाळूंक जाय. आनी तुमी जाणो, जेन्ना हांव तें उतर पाळटां, तें उतर कोत्तां, देव आपल्या उतराक विश्वासी, तें उतर म्हज्या जिवितांत घडोवन येताच. वो पेद्रो जो जेजूक 3 फावटी नाकारता, हांव कोण तो? हांव ओको पासून ना ताका म्हणटा. जेजू ताका पोनोत जेवन जावन ताका विचारता. तुमी जाणो कितें करता तो जेजू? प्रायर आसात ते. जेजू अजून स्वर्गार वसोंक ना. जेजू थंयसर कितें रांदता, ताका नश्ट करता. ते आपल्या दर्याक गेल्यात नुस्तें मारपाक. आनी जेजू थंयसर प्रायर आसा आनी ताका विचारता, अरे भुरग्यानो, थंयसर वसया आमी, मातशें फुडें वसया आमी. जुवाचो 21वो विस्वर वचुया थंयसर. जॉन 21. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कित्याक ह्या नव्या कराराची भुरगीं कशे भाशेन जिवंक जाय आनी कितें आमचे कडेन आसा. सकयल बसया. जेन्ना जेजू सिमांव पेद्रूक 3 फावटी विचारता. सकयल बसया सकयल. जेजू आनी पेद्रू. ओके, बरें, वाचया. 15वी ओळ तेजे फुडें वाचया आमी. नस्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जोआवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? बरें, 1 मिनिट थांबा मातशी फातिमा, मातशी एक थांबा. वो ही घडणी जी घडली आमी जेन्ना पयली घडणी वाचले हांव, मातुवाचो 16वो विस्वर, ती घडणी केन्ना घडली? जेजू खुर्सार वेचे आदी. होय की ना? बरें. आता आमी जुवाचो 21वा विस्वर जेन्ना वाचता जेजू आनी पेद्रू, आता ही घडणी केन्ना घडली? मागीर जेजू मोत्तोकूच तो पुनूच जेवन जाल्लो. होय की ना? ही सोजमणी घेवन आमी वाचूया. ओके, कित्याक ही सोजमणी आमकां एकदम गरजेची. कित्याक ही सोजमणी मेळना जाल्यार आमी केन्नाच नव्या करारान आमचे कडेन कितें आहा ते सोजमणी आमकां मेळची ना. पूण आतां ही सोजमणी घेवन आमी वाचूया. परतून आमी कमेंट्स करूया. 15वी ओळ. नस्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जोआवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? म्हणटच भाव भयणीनो, आयकात. जेन्ना इंग्लिशीन आनी आमचे भाशेन जेजून हो प्रश्न विचारलो आनी आमी पळयता, हें उतर म्हणटा, हांचे परस ओदीक मोग करताय म्हूण तूं? हांचे परस ओदीक म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? हांचे परस हाचो अर्थ कितें? हांचे परस, हांचे परस हाचो अर्थ कितें? Other disciples. Other disciples? हांचे परस. कित्याक भाव भयणीनो, हाचो अर्थ मेळपाक आमकां आमी सोजमणी घेवंक जाय. कित्याक जाणां खूब फावटी आमकां हें उतर आमी इंग्लिशीन आमी बायबलान वाचता, मागीर आमी आमचे भाशेन वाचता, पूण जे बायबल पयले पाट बरयल्लें हाचो अर्थ दुसरोच आसलो. आयज आमकां ही सोजमणी ना म्हणून आमी वाचता मोग 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 3 फावटी मोग विचारता, पूण हाचो अर्थ दुसरोच आसा. जेन्ना जेजू सिमांव पेद्रूक विचारता, सिमांव, जोआवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक मोग म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? हें ओदीक हांचे परस जावन आसा भाव भयणीनो. कितें जाणय? तुमी जाणो कितें हांचे परस दुसरे शीश न्हय, दुसरे शीश न्हय. आनी हाचो अर्थ कितें तो? जेजू ताका सांगूंक सोदतालो, तुज्या जिवाहून, मोर दॅन युअर लायफ,
तू म्हजो मोग कोत्ताय? हो शीम-मेर नासलेलो मोग जो हांवें तुका खुर्सात दाखयला तो त्या मोगान तुज्यान म्हजो मोग करूंक जाता? हो प्रश्न जेजू सिमांव पेद्रूक घालता. म्हणून हांचे परस जावन आसा तें उतर शीम-मेर नासलेलो मोग म्हणजे आगापे लाव. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? येस ब्रदर. जेजून आमकां खुर्सार कसलो मोग दाखयलो, भाव भयणाचो मोग दाखयलो. तू म्हाका लाडू दी, हांव तुका लाडू दिता. तू म्हाका चॉकलेट दी, हांव तुका चॉकलेट दिता. तू म्हाका थापट दी, एक थापट दी, हांव तुका 4 दिता. कसलो मोग दाखयलो? ना. कसलो मोग दाखयलो? आमी पातकी आसून देव आमचे बसत मेलो, जेजू आमचे बसत मेलो. ताणें शीम-मेर नासलेलो मोग दाखयलो, अनकंडिशनल लव. हो प्रश्न जेजू आता सिमांव पेद्रूक विचारता. आता पळयात सिमांव पेद्रूचो जाबाब. ताणें ताका म्हणलें, होय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणोय. तुम्ही जाणो की पेद्रून कितें जबाब दिलो तो? पेद्रून म्हणूंक ना, हांचे परस हांव तुजो मोग करता. ताणें म्हणूंक ना. ताणें कितें म्हणलें जाणय? कित्याक आमचे भाशेन वाचता, हांव कितले फावटी हांवें इंग्लीश बायबलीन वाचलां, पूण म्हाका ताची सोजमणी मेळोंक नासली म्हणून हांव ती ओरिजिनल टेक्स्ट म्हणजे ग्रीक ट्रान्सलेशनान सोजमणी कोणें म्हाका सांगलेलें अशें म्हणून तें. हांव म्हणलें ना, मोग मोग मोग. ताणें म्हाका सांगलें हे ओरिजिनल ट्रान्सलेशन सांगलें तेन्ना जेजून ताका प्रश्न विचारलो, तू म्हजो शीम-मेर नासलेलो मोग करपाक तयार आहाय? तू म्हाका तुजो जीव दिवपाक तयार आहाय? पेद्रून कितें म्हणलें जाणा भाव भयणीनो? वय सायबा, हांव तुजो एका भाव भयणाचो भाव भयणी पाय माय भुरग्यांक कोत्ता तसलो मोग हांव तुजो करता. ताणें जेजूक सांगूंक ना की हांव तुजो शीम-मेर नासलेलो मोग कोत्ता. हांव तुका मरपाक पासून तयार, मरो पासून तुजो मोग करपाक तयार आहा. हो जाबाब दिवंक ना. पूण थोडे दिसा पयलीं मरचे आदीं, जेजू मरचे आदीं ह्याच पेद्रून जेजू कितें म्हणलेलें? सगळे तुका सोडीत जाल्यार हांव तुजे पासून मरपाक पासून तयार आहा. आतां हो पेद्रू जेजूक म्हणटा, जो मोग भाव भयणां मदें आसता, जो मोग पाय मायचो आसा, जो कोण म्हाका लाडू दिता, तू म्हाका लाडू दिता, तसलो मोग हांव तुजो करता. हांव तुजे पासून मरपाक तयार ना. हांव तुजो शीम-मेर नासलो मोग करपाक म्हाका करूंक जायना. हांव फकत भाव भयणाचो मोग करपाक तुजो करूंक पावता. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? येस ब्रदर. ताचे उपरांत आयकात कितें जालें तें. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढराक चोरवाक व्हर. चोरवाक व्हर. हांव ताचे वयर शिकोवन दिवंक सोदिना, ताची दुसरी फावटी आनीक शिकोवन दितलो. मागीर 16वी वड वाचुया. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव, जोआच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणोय. ओके. भाव भयणीनो, दुसरे फावटी जेन्ना जेजून विचारलें ताका, कसलो जबाब ताणें, कसलो प्रश्न जेजून विचारलो ताका? परत तूं म्हजो मोग कोत्ताय? कसलो प्रश्न जेजून विचारलो ताका? जो जाबाब पेद्रून दिलो, जेजून ताका विचारूंक ना. ह्याचे परस जेजून ताका विचारलें, जो भाव भयणाचो मोग कोत्ता तो, तूं म्हजो मोग कोत्तलोय तूं? म्हणजे जेजू आतां पयलो जेजू प्रश्न असो आसलो, पेद्रूचो जबाब हांगा आसा. आतां जेजू कितें कोत्ता? जेजू मातसो सकला येता आनी पेद्रू आपलो प्रश्न कितें विचारता? अरे तूं म्हज्या भाव भयणाचो मोग कोत्ताय? तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तो? जेन्ना ताणें सांगलें जेजूक पयले फावटी, म्हज्यान तुजो शीम-मेर नासलेलो मोग करूंक जायना,
म्हज्यान तुझ्या भाव भयणाचो मोग करूंक जाता, होय की ना? होय. बरें. दुसरे फावटी जेन्ना जेजू विचारता, जेजू ताका कितें म्हणटा? पेद्रू, जो भाव भयणाचो मोग करता तो, तूं म्हजो करपाक तयार हाय? आनी पेद्रू कितें जबाब दिता? होय सौम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? येस. तूं जाणोय की म्हज्यान तुजो मोग, हांवें तुका पयलीं फावटी सांगला की हांव तुजो शिमेन नासलो मोग करूंक पावचो ना, कित्याक हांव अजून हांवें तो मोग अनुभवूंक ना. हांवें फकत मनशाचो मोग आयकला पळयला. तूं म्हाका चॉकलेटी, हांव तुका चॉकलेटी, तूं म्हाका कितें कर, हांव तुका कितें करता, तितलोच मोग हांवें अनुभवला. म्हज्यान शिमेन नासलो मोग करूंक जायना. तो जेजूक म्हणटा, तूं जाणोय की हांवें फकत भाव भयणाचो मोग आहा तो म्हज्यान करूंक जाता, होय की ना? होय. हय. आनी ताणें कितें म्हणलें? दुसरे फावटी ताणें ताका जबाब दिलो, होय सौम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळ्यांक राख. ताचे वयर शिकवण दुसरी फावटी दिता, नो प्रॉब्लम. ताणें ताका 17वी ओळ वाचया. ताणे ताका तिसरे फावटी विचारले, सिमांव, जॉनच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? आतां हांव विचारता तुमकां, हो प्रश्न जो जेजून विचारलो, हो खंयचो प्रश्न? हो कसलो? हाचो अर्थ कितें? पयलो जो प्रश्न विचारलो, दुसरो प्रश्न विचारलो, हो आतां तिसरे फावटी आनी कितें विचारलें ताका? ताणें प्रश्न विचारलो, सिमांव, सावेच्या पुता, सावेच्या सुये मिस्टेक स्वाचा पुता. जोनाच्या पुता, होय की ना? होय ब्रदर. सिमांव, जोनाच्या पुता, म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? हो प्रश्न जेन्ना जेजून विचारलो, हो प्रश्न कितें म्हणटा? कोण म्हाका सांगू शकता? जो प्रश्न जेजून ताका दुसरे फावटी म्हणलोलो, तूं म्हजो भाव भयणाचो मोग करताय म्हूण, तोच प्रश्न जेजू ताका तिसरे फावटी म्हणटा. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. कितले फावटी आमी जेजूक सांगता, जेजू आयजतान हांव तुजें उतर आयकतलो. जेजू आयजतान हांव उतर शिकतलो. आयजतान हांव तुजें उतर पाळटलो. आमी म्हणिना काय? म्हणटा. आमी म्हणटा, बरें. पूण आमचें कितें जाता? दुसरे फावटी दुसरो बुधवार येत जाल्यार आतां म्हाका खूब काम आहा, म्हाका आतां रांदूंक जाय, म्हाका इतलो वावर आहा, आयल्याव जाल्यार बरें आहा, आयलोय जाल्यार 4 कामां म्हजीं चलता. रांदपाचें, कोणें भितर मदल्यान, कित्याक आमी कितले फावटी म्यूट आहा, आमची भुरगीं आहा, आमची बाय मारयाक आपली नात आहा, तिचो नातू आहा, कितल्यो वस्तू आहात, कितल्यो वस्तू आमच्या जिवितान आसता. Praise आमी God. हात, होय की ना? हांव म्हणना की असल्यो कामां येतात. जेन्ना आमी जेजूक एक फावटी सांगता की वय सायबा, तुजें उतर आमी आयकतले, तुजें उतर आमी पाळटले, आमी खरेपणी तें कोत्ता काय? हांव विचारता तुमकां, आमी खरेपणी कोत्ता काय? आमी आमकां आयज जबाब दिवपाची गरज ना. आमी आमकांच हो प्रश्न विचारया. जेन्ना आमी जेजूक कितें सांगता, वय सायबा हांव कोत्तलें हांव, जेन्ना आमची मारिया तुमकां विचारतली कोण रिकॅप करपाचो आहा, तेन्ना आमी सगळीं मोनी जाता. Praise God. मोनी जाता. कोण ती आपली हात, अरे कोण तरी हा रे, कोण तरी भीक मारची पडटा. आमी जाणा कालचे फावटी कोणी दुसऱ्यान केलें, हे फावटी सायबा हांवें नियाळ केला, हांवें
हांवें थाराव घेतला की हांव फुडले फाटी हांव रिकॅप करता. कोण 4 जाणां जाल्यार ना 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 ताका दुसरे फाटी चार दी हांव तिका कोणूय ना मागीर तिका म्हणची पडटा अरे मातशी कोत्ता आतां रिकॅपूच जायना. देखून आतां जो कोण प्रेगादोर आहा तो ताका म्हणटा अरे Praise कालचे God. आमी शिकल्या ना ते Praise सांगलेले ते गेले उडोवप वाऱ्यान गेले ते आनी नाका बाबा आमी रिकॅप करिना आनी कोणूय करपाक तयार ना. आमी बिश्टेन आयकता आमी आमच्या मनान थाराव घेतला की आमी फकत आयकतले म्हणून होय की ना. दूख धरिनाकात वायट मातशें वायट धरिनाकात पूण हें सत्य. Praise God. तेन्ना हांव खरेपणी देवाचें उतर आयकूंक येता. हांव फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाक येना. हांव ताचेर ते पोत्तून वाचता ते बरयता नियाल करता. कोण रिकॅपाक ना जाल्यार हांव म्हजो रिकॅप करता आनी कोण विचारीत जाल्यार अरे कितें जालें तें हांव सांगता कित्याक हांव त्या उतरान रिगून रावता. म्हाका देवाच्या उतराचो मोग आहा. कितलें देवान उतर सांगलां तें हांव चुकोवंक सोदिना. पूण हांव येता म्हाका दिसता हांव आयकत जाल्यार बुधवार दीस आयकत जाल्यार म्हाका बरें जातलें. बरें जावचें ना भाव भयणीनो. कितलें आमी आयकूं आमी केन्ना आमकां फायदो जातलो. तुमकां कितें दिसता केन्ना आमकां फायदो जातलो जेन्ना खरेपणी तें उतर म्हज्या काळजान रिगून दवरता. हे पावटी जेन्ना जेजून पेद्रूक तिसरे फाटी विचारलें जो प्रश्न ताणें दुसरे फाटी म्हणलोलो कित्याक तें सत पेद्रूक शिमे नासलो मोग जेजूचो करूंक जायनासलो. अजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो म्हणटकीर ताणें जेन्ना म्हणलें वय हांव तुजो मोग करता. जेजू ताका परतून विचारता तुवें म्हाका जो पयलो जबाब दिलोय मोरच्या आदीं की तुमचे पासून मरतलोय म्हणून आतां तो जबाब दिवपाक तयारूच ना. आतां तुवें जेन्ना तुका दुसरे फाटी प्रश्न विचारला तूं म्हजो भाव भयणाचो मोग करता तो करपाक तयार आहाय. तुवें म्हणलें हय सायबा तुवें सांगलें ते भाशेन तूं जाणय हांव तुजो भाव भयणाचो मोग करता तो म्हज्यान करूंक जाल्यार हांव करता. तिसरे फाटी जेन्ना जेजू विचारता ताका सांगूंक सोदता तूं फट सांगिनाय मरे. तूं बिश्ट म्हणिनाय मरे की तूं भाव भयणाचो मोग करता म्हणून तें म्हणशी जाल्यार आनी परतून म्हाका म्हजो घात करशी जाल्यार. जेजू ताका परतून विचारता जो मोग भाव भयणा मदें आहा तो मोग जो भाव भयणा मदें मोग आहा तो म्हजो करपाक तयार आहाय मोग. आनी आतां पेद्रू कितें आतां वाचुया पळोवया पेद्रूचो जबाब पळोवया. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जोनाच्या पुता म्हजो मोग करताय मू तूं. म्हजो मोग करताय मू तूं अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो परतिपाळ केलो सोम्या तूं सगळें जाणोय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणोय. जेजून ताका म्हणलें म्हज्या शेल्यांक चोरवाक व्हर. बिकॉज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू ताका पोत्तून जो प्रश्न ताणें दुसरे फाटी विचारलो तो पोत्तून ताका तिसरे फाटी विचारता. म्हणजे जो प्रश्न ताणें पयलो विचारलो पेद्रून ताका जबाब दिवंक ना आनी ताणें सच सांगलेलें कित्याक ताका शिमेन नासलो मोग जेजू करपाक जाय नासलो. अजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो. वो जेजू जो पुनरुज्जीवन जाला ताचे फुडें आहा ताज्यान आतां ताचे पासून मरपाक ताका जायना. दुसरे फाटी जेजू आतां कितें करता ताज्या लेवलाचेर येता ताका म्हणटा जो भाव भयणा मदें फिलियो मोग. पयलो मोग इज फर्स्ट लव इज अगापे लव पयलो प्रश्न. दुसरो मोग इज फिलियो लव भाव भयणाचो मोग. तो मोग जेन्ना जेजू म्हणटा तूं तो फिलियो मोग म्हणजे तो तुवें म्हाका जबाब दिलाय पयले फाटी तो मोग करपाक तयार आहाय म्हणून वय सायब तूं जाणोय. परतून जेजू ताका विचारता जें तुवें आतांच म्हाका सांगलाय तो मोग करपाक तयार आहाय. बिश्टें तुवें उतरां उलयल्याय तेन्ना पेद्रू खरेपणी खोंतीवीत जाता. कितें जाता पेद्रू खोंत जाता. भाव भयणीनो हांव विचारना तुमकां ओके म्हाका पदवी ना तुमकां विचारता. हांव तुमकां विचारता आयज आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा. होय होय पवित्र आत्मा आहा कित्याक आमी पवित्र देवाचो मोग आमी अनुभवला.
जेन्ना जेजू आमकां 3 पाटी प्रश्न विचारचो ना, जो प्रश्न ताणें पेद्रूक विचारलो, तू म्हाका शिमे नासलो मोग करपाक तयार आहे, भाव भयणाचो मोग करपाक तयार आहे, भाव भयणाचो मोग करपाक तयार आहे, तो एकूच प्रश्न विचारता, तू म्हजो शिमेर नासलोलो मोग करपाक तयार आहे? ताका गरज ना आमकां 3 पाटी विचारपाक, कित्याक आमी पवित्र आत्मो आमी घेतला, पवित्र आत्मा म्हजे भितर येयला, पवित्र आत्माचो देवाचो मोग हांवें अनुभवला, म्हणटच देवाचो मोग अनुभवला जाल्यार म्हजो जबाब कसो आसूंक जाय? भाव भयणाचो मोग हो म्हजो शिमेर नासलोलो मोग? हांव विचारता, कसलो मोग भाव भयणीनो? शिमेर नासलेलो मोग. आनी हो पेद्रू जो हो जबाब ताका दिवंक जाय नासलो जेन्ना जेजून ताका पयली पाट विचारलो, पेंटकॉस्टाच्या दिसा जेन्ना तो भिरांतीन आसलो, तो कुडीन आसलो, जेन्ना पवित्र आत्मो ताजेर देवलो, ताणें हो शिमेर नासलोलो मोग अनुभवलो. होच पेद्रू जो फकत जेजूचो मोग, भाव भयणाचो मोग करता तो करपाक तयार आसलो, तो आतां शिमेर नासलोलो मोग करपाक आतां फुडें सरलो. ताणें आपलो जीव पासून आपल्या साहेबाक, आपल्या सरोंडराक ताणें जीव दिलो. भाव भयणीनो, Praise Jesus. त्या दिसा आमी सोदता की पवित्र आत्मा कित्याक जाय म्हाका? युट्यूबाचेर, झुमाचेर, इगोर्जेन, हांगा प्रेगादोरा भाशेन प्रिचींग करपाक, वय की ना? ही आमकां सोजमणी हा. म्हाका जाय पवित्र आत्मा शिकोवपाक. पूण खरेपणी म्हाका पवित्र आत्मा म्हाका मेळना जाल्यार म्हाका जाय पवित्र आत्मा म्हज्या जेजूचो शिमेर नासलोलो मोग करपाक, म्हज्या भाव भयणाचो शिमेर नासलोलो मोग करपाक. आनी हो मोग म्हज्या मनशाच्या सैमान करूंक जायना, फकत पवित्र आत्म्या उदेशीन करूंक जाता. आनी फकत जो कोण नव्या करारान खरेपणी ताचें तारण जाला, खरेपणी ताणें मोग अनुभवला, ताणेंच जेजूचो मोग, शिमेर नासलोलो मोग, देवाचो मोग, आपल्या पेल्याचो मोग करूंक जाता. आनी जेन्ना जेजू आयज तुका आनी म्हाका हो प्रश्न विचारता, हांव कोण तुज्या जिवितांत, तेन्नाच की म्हज्यान हो जबाब ताका दिवंक जाता. आनी जो जबाब हांव दिवता पवित्र आत्म्याच्या आदारान, तोच जेजू म्हज्यान दुसऱ्यांक परगट करूंक जाता. I can only share and preach and teach the Jesus who has become that Jesus to me. तो म्हजो पेकोवणार जाल्यार, तो खरेपणी म्हाका पेकोवणी दिल्यात जाल्यार तो म्हजो पेकोवणार जाता. आतां तो म्हजो पेकोवणार जाला म्हणून आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक जेजूच्या नांवान पेकोवणी दिवंक जाता. आयकतात तुमी? Praise God. तो खरेपणी म्हजो बरो गोवळी जाल्यार, कित्याक हांव शेणलोलो, हांव लावारिसा भाशेन भोंवतालो. ह्या बरी गोवळीन म्हाका उखल्लो, म्हाका गोट धरलो, म्हाका पोत्तून हाडलो, म्हाका शेतान घालो, म्हाका बरें बरें पीक दिलें खावपाक. आतां तो म्हजो बरो गोवळी जाला म्हणून आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक तो बरो गोवळी जाला म्हणून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. म्हजी मिनिस्ट्री, म्हजें जें म्हाका आपोवणेपण, माय कॉलिंग, म्हजें जें कॉलिंग हा जाल्यार तें कॉलिंग जातलें जेन्ना हांवें जेजूक म्हजो जो तो आसा, पेकोवणार, सोरवोंडार, हें तें जो तो म्हज्या जिवितांत जाला, तोच जेजू म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आमच्यान सगळ्यांक एकूच जेजू दिवंक जायना. दुसऱ्या लोकांनी आपलो जेजूक असो म्हूण मानून घेतला. He has become a healer to me. He's become a good shepherd to me. He's become a redeemer to me. He's become this to me. So म्हाका जाला तोच जेजू म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता.
तोच जेजू म्हज्यान दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक जाता, म्हज्यान परगट करूंक जाता, आनी तोच जेजू म्हज्यान ह्या संवसारान दुसऱ्यांक दिवन आपल्या राजवडकेन भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत प्रिचींग करतले, सकाळीं सांजे पर्यंत सगळी खबर सांगतले, वय जेन्ना उतर परगट जाता देवाचें उतर सदांच आपलें काम करता. पूण तुज्या जिवितांत खरेपणी तो जाला जाल्यार हांवें ताजो इतलो शिमे नासलो मोग करूंक जाय, हांव ताजे पासून मरपाक पासून तयार आसूंक जाय, कित्याक ताणें आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी हो शिमेर नासलेलो मोग म्हजे भितर उतयला. आनी ह्या शिमेर नासलेलो मोग जो म्हजे भितर ओतवला म्हणून हांवें अणभवला म्हणून होच मोग म्हज्यान ताका परतून दिवंक जाता, ताजें उतर पाडून आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान म्हज्यान करूंक जाता. हेच करपाक आयजतान आमी सगळीं सुरवात करुया. आमेन. Amen. जेजू काका. Amen. Praise जेजू God. काका. Praise God. कोण मागणी करता? Praise Jesus. Papa Jonina. Jonina is okay. there? Yeah, please God. No, कर बाय कर फातिमा. Praise God. Papaचे पुत्राच्या पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. पापा तुका अर्गां, जेजू तुका अर्गां, पवित्र आत्म्या तुका अर्गां, मोहिमा आनी दिन वास पापा ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. भाव विन्सेंटा वरवीं तूं आमचे कडेन उलयलो. देवाच्या उतराची आमकां खोलायेन सजमोणी दिली. कोरेंत जेजू, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान देवाचो आनी पेल्याचो शिमे नासलेलो मोग करूंक जाता. वय पवित्र आत्म्या, फकत तुज्याच आदारान जो मोग बापान तुज्या वरवीं आमच्या काळजांत ओतला, तेच मोगान आतां आमच्या दुसऱ्यांचो तुजो आनी पेल्याचो मोग करूंक जाता. हे शिकोवणे पासत आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता आनी सजमणी जी आमकां फावो जाल्ल्या ती आमी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक, तुजें उतर पाळूंक आनी तशेंच हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आनी तांकां तुज्या राज्यांत हाडूंक तूं आमकां आदार कर म्हूण जेजूच्या नांवान हें मागणें कोत्ता. आमेन. Amen. 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 Praise God Praise बरें God. करूं बाय फातिमा. Praise Thank Thank you, you. brother.